हीच उमेद सदांच आमची आसची. आतां आमकां युट्यूबार जायती अशीं गायनां असतात देवाची. आदी आमकां कॅसेटूच घालची पडटा. आतां मोबायल तर आमचे लागीं हा जाल्यार वी कॅन रियली डू एवरीथिंग विथ इट, वन स्मार्टफोन. तर केन्नाय अशें दुखी कशें दिसता, हांवें जायते फावटी ट्राय केलां. इफ आय एम फीलिंग वेरी लो, I put one praise and worship song and dance. Me and my daughters, we do it. And you really feel the burden getting lifted up. So जेन्ना आमकां अशें दुखी कशें दिसता, वो चिंतनाच्या भारान चेपल्यान कशें दिसता, एक गायन घाल, like God is my, Lord is my tower, or whichever one, even this one, righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. On करात and dance for the glory of God. कोण कितें पळयता आनी कोण कितें म्हणटा, forget that. आमी देवाचे मोहिमेक गायता. Immediately you will see, you feel really filled with the words that we are singing, because we are singing and praising the Most High. So the most low who's trying to depress us has to leave and run from the presence. Okay, praise God. Hallelujah. 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 Okay, today we have with us. We have with us Sister Simitra. Many of you must have seen and heard her teaching on YouTube. Every week she has a session where she teaches, and she has testimonies of how, with the word of God, they were able to conquer a disease named cancer. People tremble at the name of it. Okay, but we know that the devil trembles at the name of our Lord Jesus. So we have no disease, nothing can, everything has to bow its head in front of our Lord. Nothing can stand before it. So she has conquered cancer, and here we have named her as Sumitra, the cancer killer. Can we give glory to God? A mighty hand. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Yeah. Praise Jesus. Praise the Lord. Okay, let me start from my family. I was born in 1975. आनीक म्हजो जल्म एक क्रिस्ती कुटुंबान जालो. हांव चवथें भुरगें, म्हजेहून व्हड 3 भाव म्हाका आसले. आनीक तीग जाण भावां फाटल्यान एकटी भयण म्हणल्यार मातशें चडूच आपुरबायेची आसता न्हू. So I was the very beloved daughter. आनीक पूण आमच्या घरची परिस्थिती इतलीशी व्हडली बरी आसूंक ना. म्हणजे म्हजो बापूय माड काडटालो. माड काडटा तें खबर आहा न्हू तुमकां. सो म्हजो बापूय माड काडटालो आनी आवय म्हजी घरान काम करताली. आमी आतां हाऊसवायफ म्हणटा. सो जशें आमी वाडत गेली, आनीक वेरी हंबल बॅकग्राऊंड आमचो. आमी एका चुट्टांच्या घरान रावताली. आनीक सकयल जमीन शेणाची जमीन, चुट्टांचें घर. आनीक तेंय जाल्यार मागीर तुमी जाणा पावसाच्या तेंपान पोंवता. मागीर आमकां हांगाच्यान थंय वचचें पडटा, जंय पोंवता थंयचें काडून शिफ्ट जावचें पडटा. सो हे सगळे ल्हानपणाचे आमचे ट्रबल्स अशें आसले. आनीक हे सगळें आसतना आमकां देवान केन्नाच कांय उणें करूंक ना. म्हज्या आवय बापायन आमकां केन्नाय, आय डोंट रिमेंबर केन्ना आमी अशीं म्हणजे रिकाम्या पोटार न्हिदूंक गेल्या अशें केन्नाच आमकां घडोंक ना. सदांच आमच्या घरान जेवण आसलेंच. आनीक जेन्ना म्हजें शिकप, हांव स्कुलान वयतालें, माय ब्रदर्स म्हजे भाव म्हज्याकून व्हडले म्हणटकूर ते लायक माय एल्डर ब्रदर म्हज्याकून 8 वर्सान व्हडलो. आनीक म्हजो बापूय केन्ना स्कुलाक वचूंक ना. ही हॅज नेवर बीन टू अ स्कूल. म्हणजे आनी माय सुद्दां म्हजी थोडेच 1-2 क्लासीच शिकल्या. तिकाय वाचूंक येतालें कोंकणी भाशेन, पूण तितलें समजनासलें. सो जेन्ना आमी वाडटालीं, आमकां घरान गायडन्स, म्हणजे शिंकपा वाटेन घरान गायडन्स दिवपाक कोण असो आसोंक ना, वडील अशें आसोंक ना. कित्याक आमची फॅमिलीन लायक वी वर द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स. म्हणजे आमचे कझन्स जावं आमचे अंकल्स जे आसले ते कोण शिंकलोले आसोंक ना. सो एक कुटुंब आमचो, जंय आमीच पयलीं शिंकपाच्या हितून फुडें गेलीं. माय ब्रदर्स स्टडीड मॅक्झिमम 12th स्टँडर्ड शिंकले. म्हाका देवान शिंकपाचे वाटेन बरें देण्यांनी भरलोलें म्हणटकूर हांव शिंकपान बरें आहलें. म्हज्या स्कुलान हांव 10th स्टँडर्डाक टॉपर आसलें.
कॉलेजीनूय म्हजे जेन्ना हांवें म्हजें ग्रॅज्युएशन केलें सेंट झेवियरान थिंगाय हांव टॉपर आहलें. सो शिंकपाचे वाटेन म्हाका देवान देण्यांनी भरलोलें. आनीक म्हाका कितें दिसतालें इतलें म्हाका शिंकपाचे वाटेन देवान देण्यांनी भरलोलें आसा. पूण फामिलीन कुटुंबाचे वाटेन मातशें गरीबसाणीन जेन्ना आमी स्कुलान वचोन दुसऱ्यांक पळयतालें तेन्ना म्हाका दिसतालें तीं बऱ्या घरांनी रावतात, तीं बऱ्या मोटरांनी भोंवतात, पूण आमचे कडेन तसलें कांयच नासलें. टील 10th स्टँडर्ड म्हणजे 10वेची फर्स्ट टर्म एग्जाम जाता पर्यंत आमच्या घरान लायटूय आसूंक ना. पेट्रोलाच्या दिव्याचेर हांवें हाफ टर्म केला आनी तरी आसतना आमच्या स्कुलांतूच न्हय तर आमच्या शेजारची 2-3 वाठारांची सगळीं स्कुलां कंबायन करूनय हांव टॉपर आसलें. सो फॅमिली बॅकग्रावंड सारको सादो आसुनूय म्हाका हो शिंकपाचे वाटेन येस मेळ्ळो म्हणटकर म्हाका कितें दिसलें ना हें सगलें जें म्हाका मेळ्ळां तें म्हाका म्हज्या हार्ड वर्का वरवीं मेळ्ळां. म्हणजे हांवें मेहनत केल्या आनी तें मेहनत केल्या म्हणून म्हाका मेळ्ळां. आनीक व्हडलेशें एक देवा कडेन संबंद आसूंक ना. स्कुला फाटल्यान कॉलेजीन गेलें, थंय शिकलें, युनिवर्सिटी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें, मास्टर्स इन सायन्स केलें, ताजे फाटल्यान कामाक लागलें, कामानूय बरी सर्वीस मेळ्ळी. देर आय स्टार्टेड वर्कींग म्हणजे बरे कंपनीन काम केलें, थंय बीन म्हाका बरो येस मेळ्ळो. आनीक सगलें बरें आसलें म्हणटकर कितें जाता जायते फावटी आमकां देवाचोय उगडास तितलो येयना. सो देवाचें देव सगल्यांक म्हाका देव सगल्यांक इट वॉज लायक दॅट. आतां जॉबाक लागलें म्हणटकर इन दॅट पिरियड म्हणजे हांव कॉलेजीक वता म्हणल्यार म्हज्या बापायन बरें घर बांदलें अँड आमचें कंडिशन इम्प्रूव. आनीक नोड्याच्या घरान पयलीं आमी चुट्टांच्या घरान आसलीं, देन वी मूव टू म्हणजे नोड्यांच्या घरान आयलीं. आनीक लायट येयली, सगलें जालें. आनीक जेन्ना हांव कामाक लागलें तेन्ना रोखडी म्हाका प्रमोशनां म्हणजे म्हज्या कामानूय हांव बरें आसलें. आय वॉज गेटींग प्रोमोटेड व्हेरी फास्ट, लायक एवरी अदर इयर आय वॉज गेटींग प्रमोशन. आनीक ते भितर कितें जालें म्हणजे हांव देवाच्या फ्रॉम द प्रेझन्स ऑफ गॉड म्हणटा ते भशेन ल्हान आसतना तरी मातशें तरी रोजार आसलें. पूण जशें जशें हांव वाडत गेलें, कामाक वचोंक लागलें, काम म्हणल्यार देव जालो. म्हजें काम जूंय म्हाका सक्सेस मेळटालें तोच म्हजो देव जालो. आनीक आयताराचे मीस सुद्दां चुकल्यार जाता, कित्याक एक दिसूच मेळटा न्हू, मातशें न्हिदूंक जाय, मातशें रेस्ट घेवंक जाय. सो संडे मिसूय बीन केन्नाय चुकतालें. मागीर म्हणटालें गॉड इज अंडरस्टँडींग म्हणजे देव समजता. हांवें म्हजें चिंतप अशें आहलें देव समजता. हांव वीकभर काम करून थकलां तर देव मोगाड म्हणटकर तो समजतलो हांव टायर्ड जालां म्हणून मिसाक येवंक ना म्हणून. मागीर जेन्ना म्हजें लग्न जालें देवाचे कृपेन देवान म्हाका 2 जाण बाबा आसात, 2 बॉयज, आनी सगले वाटेन बरेपण आसलें. आतां तेमकां सुद्दां जेन्ना दोतोनीक वसोंक जाय, म्हजोच एटिट्यूड असो आसा म्हणटकर वेन आय स्लीप हांव न्हिदलें म्हणटकर तेंकां बाबड्यांक दोतोन चुकतालीं. अशें कितलेच फावटी म्हज्या व्हडल्या पुताक दोतोन चुकतालीं आनी फादराकूय तें बरें दिसनासलें. पूण हांव म्हजेच हितून आसा की म्हाका केन्नाय तरी रेस्ट जाय न्हू. मातशें दोतोन चुकल्यार कितें जाता, ताजें पोर्शन घेवप, ताका शिकोवप आनी एग्जामीन ताका 85% अशें वयरूच पडटालें. सो आय यूज टू थिंक मार्क्स पडले की जालें ना, ती देवाची शिकोवण त्या भुरग्याक मेळोंक जाय अशें कांयच ना. कामाचेर आसतना मागीर आमी म्हणटात न्हू आमच्या जिवितान टेस्ट येता. सो तशेंच म्हज्याय जिवितान सुरू जालें जेन्ना हांव कामाचेर बरें करून काम करतालें, सगळे म्हजें काम एप्रिशिएट करताले. एक टायम असो पावलो की म्हज्या बॉसाक आनी म्हाका तितलें पडनासलें. सो हांव कितेंय करूं तो केन्नाय एप्रिशिएट करिनासलो. म्हजो बॉस, म्हजो मॅनेजर केन्नाय एप्रिशिएट करिनासलो. आनी कितलींशीं वर्सां ताणें म्हाका सडनली लायक आफ्टर गेटींग फाटाफाट रोखडी प्रमोशन मेळ्ळी. सडनली म्हाका प्रमोशनाचें नांवूच ना. 8 वर्सां पासून
प्रमोशन म्हणटा ते नाच, कितलेंय बरें काम करूं. सो स्लोली कितें जावंक लागलें दॅट यू नो यू स्टार्ट फिलींग पयलीं तुका दूख लागता. हांवें इतलें बरें काम करून म्हाका कित्याक प्रमोशन ना. तें दूख मागीर स्लोली तें दूख आसा तें भितर कुसत वयतगर तें दूख आसा तें मागीर राग जालो. तो राग आसा तो मागीर केन्ना हेट्रेड जालो तो कळोंकूच ना. सो आमी कितें करता, आमकां कितें दिसता, हांवें इतलें बरें केलां म्हणटकर म्हाका दुसरे वाटेच्यान बरो रिस्पॉन्स मेळोंक जाय आसलो. तो म्हाका मेळना म्हणटकर मागीर कितें जाता, कित्याक म्हाका तो मेळोना. सो आमी एक कंप्लेन मोडान वयता. तशेंच कितें की म्हजेशी घडलें. आनी कामाचेर मागीर हांव जेन्ना वयतालें, बरें खुशाल अशें जावन वचनासलें. आय यूज टू go because like you know I wanted the job because company म्हाका बरें पगार दिताली. मॅनेजर इन क्वालिटी अश्युरन्स म्हणून US मल्टीनॅशनल कंपनीन हांव काम करतालें म्हणटकर पगार बरें आसा. सो ह्या बॉसाकूच लागून हांव कित्याक कामाक वयचें ना. सो आय वूड गो. कित्याक लागून वयतालें, एट द एंड ऑफ द मंथ पे चॅक मेळटा न्हू, तेकाच लागून वयतालें. आनीक ग्रॅज्युअली गोईंग टू वर्क स्टार्टेड बिकमिंग लायक अ बर्डन. एक वजें अशें, कित्याक तुंय गेलें म्हणटकच बॉसाक फेस करूंक जाय. आनीक बॉस म्हणटकच एट द एंड ऑफ द डे आमी म्हणटा न्हू, बॉस इज ऑलवेज रायट. तूं कितेंय कर, तूं कितलेंय बरें कर, अल्टिमेटली ऑथॉरिटी पावर संवसाराचे दिश्टीन ताचे कडेन आहा म्हणटकर तो सांगता तें फायनल. सो देर वॉज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट. आनीक जायतीं बारीक अशीं प्रॉब्लम्स लायक शेजाऱ्या कडेन कितें तरी सासमायचें प्रॉब्लम आसलोलें, सासमाय मेली, तें मागीर कॅरी फॉरवर्ड जाता. सो वेन यू सी द नेबर, म्हणजे तूं नेबराक पळयता, मागीर कितें येता मनान, पाड पडूं सकाळ फुडें कोणा तोंड पळयलें दिसता न्हू. आय डोंट नो इफ म्हाकाच दिसता जाल्यार, पूण म्हजे एक शेजारी आशिल्ले म्हाका पळयतकच दिसतालें, म्हणजे उठून कोणाचें तोंड पळयलें, आयचो दीस जालो पिड्यार. सो हे भाशेन आमकां तें कळना, पूण इल्लें ते वायटोवें म्हज्या काळजान भितर रिगलें. आनीक देर वॉज शायनस. आतां आमी म्हणटा न्हू, पयलीं आमी कितें म्हणटा, लॉजता म्हणटालीं, पूण आतां आमी शिकल्या की लॉजेप म्हणल्यार एक्चुअली इट इज प्रायड, गर्व तें. सो कितें अशें फुडें वचून कितें करूंक जाय जाल्यार केन्ना हांव चिंततालें हांवें करपाचें न्हू तें, वॉट इफ इट डजंट वर्क आउट फायन, म्हणजे सारकें जायना जाल्यार, फेल जालें जाल्यार. सो एक परफेक्शनिस्ट कायंड ऑफ अ मायंडसेट ऑल्सो केम इन, म्हणजे करता तें बरें जावंक जाय. बरें जावचें ना म्हूण दिसलें जाल्यार करपूच न्हय, एकदम वांकडें चिंतप. करता आसतना आतां आमी जाणां, करता आसतना देवाक फुडें घालून देवाच्या नांवान उलो मारून आमी मुखार सरता. पूण म्हजें तेन्ना चिंतप कितें आसलें, म्हाका तर खबर देवाक दवरूंक ना, ना तर हांव देवाच्या मोगान, देवाच्या उतराचेर हें दवरूंक, म्हणजे भावार दवरूंक हांवें प्रयत्न करूंक ना. आनी दुसरे वाटेन जे म्हज्या जिवितान आडकोळी येताल्यो, तितून हांवें आय एक्टेड, म्हणजे हर्ट, अनफॉरगिवनेस, मागीर एंगर, हेट्रेड, फ्रस्ट्रेशन, हें सगळें येयलें. आनी इव्हेंच्युअली इन सप्टेंबर ऑफ 2019 म्हजें डायग्नोसीस जालें आनी म्हाका कॅन्सर जाला म्हूण कळ्ळें. नाव कॅन्सर जाला म्हूण कळ्ळें म्हणटकच द फर्स्ट थिंग आमच्या मनान येतलें, कितलो टायम उरला काय म्हाका जिवंक. आतां धाकलो बाबा फकत 4 वर्सांचो आहलो,
and the elder boy was 11. No, he was 13. व्हडलो बाबा 13 आहलो आनी तो 4 वर्सांचो आसलो. सो पयलें न्हिदलें कितलीं वर्सां उरल्यां काय जिवंक, मागीर चिंतप हे भुरग्यांचें कितें जातलें, म्हाका कितें जालें जाल्यार. सो होप म्हणटा तो आसूंक ना. सो तो एक सिट्युएशन जालो, एक होपलेसनेस. आनी ताचे वरवीं भिरांत आयली. म्हणजे कोणाकूय कितलोय तूं गोट आसूं, कितलोय तूं मे बी शिंकलोलो आसूं, कितलोय तूं ग्रेस्त आसूं, जेन्ना असली पिडा येता तेन्ना सगल्यांचेरूच पयली म्हणटा ती भिरांत येता. आनी म्हजेरूय आयली. आनी म्हजेर भिरांत येयली तेन्ना म्हजे कडेन म्हाका घोटाय घेवंक कांयच ना. कित्याक हांवें देवा कडल्यान संबंदूय जोडूंक नाहलो. सो आतां आमी जायतीं जाणां देवाच्या उतरान आसात म्हणटकूर आमकां देवाच्या मोगाची ओळख आहा. आमी समजता देव आमचो कितलो मोग करता तो. आनी कितें प्रश्न येयले म्हणटकूर आमी देवा कडेन धांवून वयता. पूण हांव अशे असले परिस्थितीन आहलें की म्हाकाच खबर ना कितें करपाचें तें. आनीक स्लोली भिरांत येवंक लागली. आनीक भिरांत येयली म्हणटकूर हांवें गुगल आसा न्हू आमचे कडेन, आतां सगल्यांचे कडेन मोबायल आसात. हांवें गुगल केलें. गुगल करून ती तो रिपोर्टाचें कितें आहलें तें घातलें. आनी म्हाका जो गुगल सर्चान जें आयलें तितून आनी सांगपाचेंच ना. इट कॅन वेरी, थोडेच म्हयने ओ मे बी 1-2 वरस इतलेंच. थोडेच म्हयने, अ फ्यू मंथ्स up to a few years. This was what the Google search showed. म्हणटकूर कितें जालें, आनीक भिरांत. एक वाटेन रिपोर्ट आसा कॅन्सर म्हणून, आनीक दुसरे वाटेन गुगल सर्च मारली, दोनूय बरोबर म्हणल्यार आय वॉज हाफ डेड देर ओन्ली. तरी आसतना हुंयच्यान तरी एक कारेज घेतली आनी हांव दोतोरा कडेन गेलें. दोतोरा बरोबर समोर आसा, उतरां येना तोंडांतल्यान, फकत नदी व्हांवता. वर्ड्स आर नॉट कमिंग, बट ओन्ली द रिवर्स आर फ्लोईंग. आतां कितें सांगचें, कितें विचारचें तें म्हाकाच कळना. मागीर दोतोरान म्हाका गायड केलें उमके कडेन वच हें करपाचें. आनीक हांव जेन्ना कंपनीन सांगूंक गेलें म्हाका थोडे दीस लीव जाय म्हणून, तेन्ना म्हजे बरोबर काम करपी म्हजें कलीग तेणें म्हाका सांगलें तूं बँगलोर वयता जाल्यार हांव बँगलोर वचपाचें आसलें, कित्याक म्हजो घोरकार थंय सर्वीस करता. सो हांव थंय हॉस्पिटलान कन्सल्ट करपाचें आहलोलें. सो ते म्हणोंक लागलें तूं बँगलोर वयता जाल्यार तूं लोगोजान कित्याक वचोनाय, थंय फादर जोज आसा तो मागणें करता, तुका बऱ्याक पडटलें. ताणें सांगलें हांवें आयकलें. व्हडलेशें हांवें ताका म्हणजे अटेन्शन ध्यान दिवंक ना. ताजें काम तेणें केलें, हांवें आयकलें आनी जालें. पूण जेन्ना हांव बँगलोर पावलें, देवाची येवजण पळयात की म्हजो अपॉयंटमेंट जो आसलोलो तो म्हाका 3 दिसां नंतर मेळ्ळो. सो आय हॅड टू वेट ऑन अ फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे. म्हाका मंडे अपॉयंटमेंट मेळ्ळो. एंड 2 दीस लेट कितें तरी मेळ्ळो आनी म्हाका सॅटर्डे, संडे फ्री आहलो. सो तेन्ना म्हाका हे म्हज्या कलिगाची उडगास येयलो आनी म्हणलें, ताणें म्हाका सांगलोलें तुका टायम आसा जाल्यार लोगोस वच. सो आय टोल्ड माय हजबंड आय लायक टू गो टू लोगोस. सो इट वॉज अ सॅटर्डे ऑर संडे सर्वीस दॅट आय हॅड गॉन. आनी थंय जेन्ना हांवें ते रिट्रीटान भाग घेतलो, एकूच दिसाचो रेतीर तो सकाळ ते सांजणा. एंड ऑफ द सेशन थंय फादर जॉर्ज आशिल्लो. फादर जॉर्जान म्हाका सांगलें, हांवें ताका सांगलें फादर म्हजे पासत माग. फादर म्हणोंक लागलो तूं एक लिव इन रिट्रीट कर. आतां लिव इन रिट्रीट करपाचें म्हणल्यार मिनिमम म्हजे भाशेन म्हाका दिसलें एक 5 तरी दीस जाय तुका लिव इन रिट्रीट करूंक. आयकलें हांवें, बट आय डिडंट नो हाव दॅट वूड हॅपन बिकॉज नेक्स्ट डे म्हजो अपॉयंटमेंट आसा आनी म्हाका खबर ना तो डॉक्टर कितें सांगतलो तें. सो हांवें घरा येयलें आनी हांवें परतें सर्च मारलें. पूण हे फावटी हांवें दुयेंस चॅक करूंक सर्च मारूंक ना, पूण इंडियेन हूंय रेतीर आसा तो चॅक करूंक सर्च मारलें. कित्याक प्रेज गॉड, थँक यू जीजस. सो कित्याक हांवें थंय विचारलें तेन्ना लोगोजान म्हणोंक लागलें तांचे कडेन लिव इन रिट्रीट त्या म्हयन्याक आनीक आसूंक ना, तर एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 10 days देर वॉज नो रिट्रीट.
आनीक म्हाका तें करतलें जाल्यार जाता तितले बेगीन वचूंक जाय आसलें रेतीर करूंक. सो हांवें फायंड आवट केलें त्या प्रमाणे 1-2 दिसां भितर देर वॉज अ रिट्रीट इन ताबोर, मुंबय. देर वॉज अ रिट्रीट ऑफ डिवायन. डॉक्टराक हांव मेळ्ळें, डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन करूंक जाय. ताणें आपलें सगळें एक्सप्लेन केलें आनी त्या वेळार तो म्हणूंक लागलो, ओके 1-2 दिसां भितर आमी सर्जरी करुया. त्या वेळार हांवें दोतोराक सांगलें, डॉक्टर म्हाका एक 4-5 दीस मेळटले, म्हाका घरा वचून येवंक जाय. सो डॉक्टर म्हणूंक लागलो, इतलें कितें गरजेचें आसा, तुजी जितले बेगीन सर्जरी करता तितलें बरें. वाय डू यू वॉन्ट टू डिले? सो म्हाका तें आतां ताका सांगचेंच पडलें कित्याक लागून हांव वचोंक सोदता. सो हांवें म्हणलें, डॉक्टर म्हजें रिजन स्पिरिच्युअल. आनी हांवें फकत इतलेंच म्हणलें, म्हजें रिजन स्पिरिच्युअल, म्हाका 3 दीस जाय. तो डॉक्टर इमिजिएटली म्हणोंक लागलो, ओके तूं वचून यो. आनी विदीन 4 days हांव घरा गेलें, लायक बॅक टू बॅक फ्लायटीन घरा येयलें, रोखडें मुंबय गेलें, रेतीर केलो, परतें घरा येयलें आनी घराच्यान स्ट्रेट आय वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर सर्जरी. सो देर वॉज नो टायम लॉस्ट इन बिटवीन. आनी जेन्ना हांव ताबोर रिट्रीटान 3 दीस रावलें, त्या टायमार समथींग लायक व्हेरी ब्युटिफूल हॅपन इन माय लायफ. ते 3 दीस आनी रात जेन्ना सकाळी बेगीन सुरू जाता देवाचें उतर आनी राती लेट पासून चलता आनी मागीर रुमान वयतगोरूय तूं देवाचें उतर नियाळटा, तेन्ना देवाच्या मोगाची ओळख म्हाका मेळ्ळी. आनी म्हाका ओळखून आयलें हांव कितलें वांकडें आसलें तें. कित्याक पयलें म्हाका दिसतालें हांव शिंकलां, हांव सगळें जाणा, हांव सगळें बरे भशेन करतां. सो आमी म्हणटा न्हू, म्हज्याच वाद्याचें अ सेल्फ रायचियस पर्सन. सो तें म्हाका ओळखून आयलें आनी म्हाका कळ्ळें की म्हाका आतां कितें जाय तें आय नीडेड टू रिपेंट. सो देवाच्या मोगाची जेन्ना म्हाका ओळख मेळ्ळी तेन्ना हांवें म्हजें पातक रोडलें एंड आय रियली रिपेंटेड एंड आय हॅड अ व्हेरी गूड कन्फेशन. एक बरें कुमसार जालें हांव. आनीक जे लोकांनी म्हाका वायट केलोलें, एज लॉंग एज आय कूड रिमेंबर, म्हाका ज्यांच्यांनी दुखयलोलें तांकां सगल्यांक काळजांतसान बोगसोणें दिवन I was able to pray for them. So म्हणजे हांवें फकत म्हजें पातकूच रोडोंक ना, दुसऱ्यांक फकत बोगसूंकूच ना, पूण जें देवाचें उतर म्हाका रेतीरान मेळ्ळें, त्या देवाच्या उतरा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या बळान आय वॉज एबल टू प्रे फॉर दोज हू हॅड डन मी रॉंग, सो दॅट दे ऑल्सो म्हणजे तेंकांय देवाच्या उतराची ओळख मेळोन तांचोय आत्मो साल्वार जावं. सो हेंच एंड हें जें मागणें हांवें तेन्ना 3 वर्स ऑलमोस्ट 3 years बॅक जें केलोलें मोगाच्या भावा भयणींनो, तें आयज पासून हांव सदांच करतां की जो लोक म्हज्या जिवितान म्हाका दिसलें घडये आसतलें ते म्हाका वायट करूंक सोदतात, पूण म्हाका खबर ना तांचें इंटेंशन कितें तें. म्हाका दूख भोगलें म्हणटकर आय वूड थिंक दे आर डुईंग इट टू कॉज मी हार्म, म्हाका वायट करूंक. पूण आय डोंट नो वॉट वॉज तेंचो मोटीव कितें आसलो तो म्हाका कांय खबर ना. सो डेली आय प्रे दॅट खंयच्यान तरी देवाचे द मिनिस्टर्स गो एंड तेंकांय देवाची बरी खबर मेळूंक आनी तेंच्यांनी तांचें जिवीत बदलून तांचोय आत्मो साल्वार जावं. सो फॉर मी हे रेतीर वॉज सच अ बीग ब्लेसिंग की म्हाका एक नवी दिशा म्हज्या जिवितान जी हांव देवा कडल्यान पयस गेलोलें, इट वॉज लायक 180 degrees टर्न, म्हणजे देवाचे लागीं येवंक. आनीक मागीर घरा येवन ते सगळे प्रोसिजर जाले. म्हजो ट्रिटमेंट सुमार टोटल फ्रॉम द डायग्नोसीस टील फायनल एंड ऑफ ट्रिटमेंट सुमार 14 म्हयने जाले. आनी त्या वेळार हांव देवाच्या उतर आयकोतालें, जायते पाद्री भावांचें टिचींग, डिवायन रिट्रीट सेंटराचे प्रिस्टांची टिचिंग्स, युट्यूबार जी टिचींग मेळटालीं तें हांव आयकोतालें. आनी जेन्ना हांव म्हजें ट्रिटमेंट घेवंक हॉस्पिटलान वयतालें तेन्ना थंय म्हाका कोणूय मेळ्ळो जाल्यार हांव तेंकां देवाच्या मोगाचें सांगतालें, जो अनुभव म्हाका मेळ्ळोलो. आनी मोर इम्पॉर्टंटली म्हणजे सगळ्यांकून चड गरजेचें म्हणल्यार
बोगसोण्या वयर जेन्ना आमी बोगसोणें दिता तेन्ना आमच्या जिवितान जे देवान आमकां सगळें बरेंपण दिलोलें आसा पयलेंच दिलोलें आसा जे फुक्याचें देणें जुंय आमी अनफॉरगिवनेसान रावन आमी एक ब्लॉक उरता तें दार उक्तें जाता जेन्ना आमी बोगसोणें दिता आनी दुसऱ्या पासत मागता सो आय स्टार्टड म्हणजे तशें हांव देवाचें उतर सांगूंक लागलें आनी तितली म्हाका तोरी आसतना तितली ओळख येवंक ना कित्याक म्हणजे चालती सदांचीच मागणी करताले आनी एक दीस म्हाका म्हज्या व्हडल्या पुताच्या क्लासमेटाची आवय ती पापा जॉन्सनाचे टिचिंग्स फॉलो करताली रिट्रीट अटेंड करताली सो तेणें म्हाका सांगलें तूं कित्याक JCILM टिचिंग आयकोना तूं आयक ही सगली कॅन्सर हें तें म्हणल्यार फोट ती देंवचाराची सोयतानाची एक फोट तूं तें घेवन बसो नाका तूं फकत तें टिचिंग आयक तुजें मन बदल आनी तुका सगलें बरेंपण मेळटलें तर ऑफकोर्स म्हणजे देवाची ओळख म्हाका मेळ्ळोली आनीक म्हाका बोगसोणें कितें म्हणल्यार फॉरगिवनेस कितें म्हणल्यार कळ्ळोलें पूण म्हाका तितली कशें हांवें मागूंक जाय कशें हांवें देवाक आर्गां दिवंक जाय कशें जें देवान एक फुक्याचें देणें म्हजे पासत दिल्लें आसा तें हांवें म्हाका घेवंक जाय तें म्हाका कळनासलें सो जेन्ना हांव ही टिचिंग आयकूंक लागलें तेन्ना पासून आनिकूय खूब चेंजीस म्हाका म्हज्या जिवितान दिसूंक लागलो ट्रिटमेंट म्हजो प्रोसेस खूब लांब आसलो म्हणटकूच म्हाका आफ्टर 8 months म्हाका जॉब सोडचो पडलो आनीक जेन्ना म्हजो ट्रिटमेंट कंप्लीट जालो तेन्ना आय हॅड एन ऑप्शन टू गो बॅक आनीक देर वर म्हणजे ऑफर्स एक आनी दोनूच न्हय अप्लाय कोरी नासतना ओके आय विल गेट टू दॅट मागीर तुवें मागीर येता पूण जेन्ना हें म्हजें ट्रिटमेंट चालू आहलोलें आनीक जेन्ना हांव किमोथेरपी घेवपाक वयतालें तेन्ना कोविडाचो टायम तो कितले पावटी जितले पावटी हॉस्पिटलान वयता तितले पावटी कोवीड टेस्ट कर आनीक वचून ट्रिटमेंट घेवपाचो सो सगळे पावटी म्हणटालें जेजू तुज्या नांवान म्हाका एक बरो रिपोर्ट मेळ्ळा सगळेच पावटी जेन्ना हांव ट्रिटमेंटाक गेलां म्हाका देवाच्या नांवान सदांच बरो रिपोर्ट मेळ्ळो म्हजें ट्रिटमेंट बरे भशेन जालें फायनली द होल ट्रिटमेंट गॉट ओवर आनीक फायनल असेसमेंट म्हणून म्हाका एक चॅकअप करूंक धाडलें जूंय तांच्यांनी म्हजें हार्ट परफॉर्मन्स चॅक करूंक जाय कित्याक जेन्ना तो एक भाशेचो ड्रग आसलेलो तो एक 12 म्हयने हांवें घेतलो सो इट वॉज लायक 17 इंजेक्शन्स आय हॅड टेकन ऑफ वन पर्टिक्युलर ड्रग तो एवरी 3 weeksन घेवचो पडटालो तेन्ना ते डॉक्टर म्हणटाले ह्या वखदाचो एक वायट परिणाम जाता काळजाचेर द हार्ट परफॉर्मन्साचेर एक वायट परिणाम जाता आनी ताका लागून तांच्यांनी ट्रिटमेंट सोंपतकूच म्हाका चॅकअपाक धाडलें आनी जेन्ना आनी मोदी मोदी धाडटाले ते टू चॅक पिरियॉडिकली सो तुवें जेन्ना हांव चॅकअपाक गेलें तेन्ना ती डॉक्टर जाणें चॅकअप केलो आनी ती जाणा आसली हांव कॅन्सर ट्रिटमेंट घेतालें म्हणून ती म्हणूंक लागली सुमित्रा तुजो हार्ट परफॉर्मन्स जें आसा तें तुज्या बेजलायन परफॉर्मन्साच्या बरें आसा म्हणून म्हणजे प्रेज गॉड थँक्यू जीजस सो ट्रिटमेंट जेन्ना हांवें स्टार्ट केल्लो ताजे परस जेन्ना म्हजो ट्रिटमेंट 12 म्हयन्यांनी सोंपलो ते एक वखद घेवन हें परफॉर्मन्स वॉज बेटर देन द टायम झिरो सो योर हार्ट इज परफेक्टली फायन म्हणूंक लागली कांयच प्रॉब्लेम ना आनीक with God's healing जे जेजून फुरसार मरण जी म्हाका पेकोवणी दिल्ली आसा आमी वाचता 1 Peter 2:24 जेजू फुरसार मेलो आमच्या पातकां पासत ताणें आमकां प्रमाणीक केल्या आनी ताच्या गायां वरवीं आमकां पेकोवणी फावो जाल्या सो ताच्या गायां वरवीं तुमी बरीं जाल्या जाल्यार हें जें देवाचें उतर आसा तें कितें म्हणटा ते म्हणना तुमी बरीं जातोल्या म्हूण ते म्हणटा तुमकां पेकोवणी मेळ्ळी ओके बाय द वुंड्स ऑफ जीसस यू हॅव बीन हील्ड मोगाळ भावा भयणीनो हें एकदम गरजेचें आमी जाणा जावं की जेजूचें उतर जें आसा तें जिवें
इट इज एक्टिव, इट इज लिव्हिंग. आणि जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा ताच्या गाया वरवीं तुमकां पेकोवणी फावो जाल्या, तर हाजो मिनींग न्हय की देव तुमकां पेकोवणी दितलो. देवान ऑलरेडी पेकोवणी दिल्ली आसा. जी पेकोवणी जेजून फुरसार मरून आमकां दिल्ली आसा ती आमी भावार्था वरवीं आमी घेवंक जाय आमचे कुडीन. कित्याक ती आमकां जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिविताचो सोमी म्हूण मानून घेता आनी बापान ताका मेलोल्यांतलो जिवंत केला म्हूण आमी काळजांत विस्वास दवरता, आमकां साल्वेशन फावो जाता. आनी ही पेकोवणी जी आमच्या स्पिरिटान आसा ती आमकां आमचे कुडीन हाडपाची आसता. सो ती कुडीन हाडपाचें म्हणल्यार हो एक प्रोसेस. म्हणटकच ती कुडीन हाडूंक आमकां जाय तो भावार्थ. सो भावार्था वरवीं आमकां जी पेकोवणी जेजून दिल्ली आसा ती आमकां फावो जाता. सो तुमी कोणें आतां हांव आय एम शुअर आमचे मदें जायतीं जाण भावां भयणां आसतलीं, तांकां घोडे कसली ना कसली कुडीची दुयेंस आसा, कितें आसा, प्रॉब्लम आसा. तर आमी जेन्ना देवा कडेन मागता आमी मागपाचो एक वे आसा आनी ती म्हणल्यार आमी मागपाचें न्हय जेजू तूं म्हाका बरो कोर, तूं म्हाका बरो कोर. आमी म्हणोंक गरजेचें जेजू तुज्या गाया वरवीं तुवें म्हाका पेकोवणी फावो केल्या म्हणून जेजू तुका आर्गां. सो जें देवाचें उतर आसा तें जेन्ना हांव म्हज्या जिविताक घेता तेन्ना हांव तें विथ थँक्स गिवींग देवाक आर्गां दिवन तें म्हाका म्हज्या जिवितान घेता. सो सांगपाचें म्हणल्यार दीस इज ही म्हजी गोवायकी. पूण जायते फावटी आमी पळयता गोवायकी इतल्या जाग्यार पावतकच बंद पडटा. आनीक इन माय केस पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे म्हजी गोवायकी हिंगा बंद जावंक पावूंक ना, कित्याक हें देवाचें एक देणें. कित्याक आमी ओडोर भाव वास्को मामा शिकयता आसतना आमी पळयलां की तुवें म्हाका आय हॅव नॉट चोजन बट गॉड हॅज चोजन अस. आमी ताका विचूंक ना, चूज करूंक ना, पूण देवान आमकां चूज केला. सो देवान आमकां चूज केल्या म्हणटकर आमच्या जिवितान जेन्ना आमकां देवाच्या उतराचो देवाच्या मोगाचो अनुभव मेवता तेन्ना ताचे एक आमच्या जिविताचेर एक प्लॅन, एक असायनमेंट आसता. सो जायते फावटी आमी कितें कोत्ता, म्हाका म्हजें मागलोलें मेळ्ळें, म्हाका पेकोवणी मेळ्ळी, म्हाका सर्वीस मेळ्ळी, म्हाका लायफ पार्टनर मेळ्ळो, म्हजी भुरग्यांक बरी ग्रेड्स मेळ्ळ्यो, भुरग्यांक सर्वीस मेळ्ळी, दी एंड. जे पर्यंत म्हाका कितें जाय आसलें ते पर्यंत हांवें देवा कडेन मागलें, देवान म्हाका दिलें, फूल स्टॉप. पूण द होली स्पिरीट वॉज कन्विक्टींग मी. जी पेकोवणी म्हाका दिल्या, जो कम्फर्ट देवान म्हाका दिला, तो कम्फर्ट घेवन हांव म्हाकाच रावूंक न्हय, पूण ती देवाचो कम्फर्ट जो आसा तो हांवें दुसऱ्यांक दिवंक म्हज्या मनान हे म्हज्या दीस वॉज समथींग दॅट आय वॉज कन्विक्टेड ऑफ. आनी जेन्ना हें म्हाका काळजान सान दिसलें की वय हांवें देवाचें बरेंपण अणभवलां इतलीं वर्सां, टील द एज ऑफ 45, 44 and a half, 45 I was working. सो इतलीं वर्सां हांवें काम केलें फकत म्हजे पासत आनी म्हज्या कुटुंबा पासत. पूण आतां हें जें नवें जिवीत म्हाका देवान दिलां, तर म्हजी एक डिझायर वॉज देर इन मी दॅट आतां हांव ह्या बरेपणा वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितान बरेपण मेळच्याक वावुरतलें म्हणून. सो कमिंग टू वेर आय हॅड स्टॉप्ड, जेन्ना म्हजो ट्रिटमेंट सगळो सोंपता म्हणसर म्हाका जॉब ऑफर्स येवंक लागले. हांवें एप्लाय करूंक ना, बट जे लोक म्हाका इंडस्ट्रीन वळखताले तांचे वरवीं म्हाका 1, 2च न्हय 3 ऑफर आयले. पयले 2 फॅक्ट्रीन वचून काम करपाचें आनी तिसरो येयलो आय कॅन वर्क फ्रॉम होम, फूल टायम वर्क फ्रॉम होम. आय कॅन चूज, म्हणजे हांवें चूज करूंक जाता सुमाराक कितले दीस हांव काम करतलें आनी दिसाक कितलीं वरां हांव काम करतलें तें. असो पासून एक म्हाका सोयेग आयलो. आनी त्या वेळार हांवें तांकां सांगलें ना, हांवें डिसायड केलां हांव आतां फकत काम करतलें तें देवाच्या
for the kingdom of God. I will work in the vineyard of the Lord. Praise Jesus. So I तेन्ना एक डिसिजन घेतलें की हांव काम करतलें तें फकत देवाच्या मळ्यान काम करतलें आनीक तें घेवंक ना. आनी जशें जशें हांव शिकोंक लागलें आनी एकदां हांवें वचून पापा जॉन्सनाचे एक ऑनलायन टिचिंगान एक म्हजी टेस्टिमनी दिली गोवायकी. ताचे पयलीं हांव केन्नाच पापा जॉन्सना कडेन उलोवंक नको. हांव फकत ताजी टिचींग आयकतालें. युट्यूबार जी टिचिंग्स आसा तीच हांव आयकतालें आनीक ताचे कडलें केन्नाय उलोवंक नको ना म्हूण कोणूय वॉरियरा कडेन उलोवंक नको. आनीक जेन्ना हांवें ती टेस्टिमनी शेअर केली जाल्यार त्या वेळार पापान म्हणलें, सुमित्रा, गॉड हॅज कॉल्ड यू टू बी अ कॅन्सर किलर. म्हणजे ताणें म्हाका एक नवें कशें डेजिग्नेशन ऑर अ कॉलिंग ऑर अ नेम ही गेव. सुमित्रा, यू आर कॉल्ड टू बी अ कॅन्सर किलर. हांवूय चिंतूंक पडलें. म्हणलें हांवें तरी आसतना आमेन म्हणलें, कित्याक म्हाका तें समजोंक ना ताणें वॉट ही वॉज ट्रायंग टू से. हांव हील जालां बट कॅन्सर किलर म्हणजे दुसऱ्या लोकांक कशें जातलें कितें करपाचें तें म्हाका समजोंक ना. पूण हांव पापा जॉन्सनाची टिमीन तांचे वॉरियर्सां बरोबर दुसरें पासून मागूंक लागलें. एन आय स्टार्टेड म्हणजे म्हाका जायते जे भाव भयणी कॅन्सराक सांपडल्या ताचे फोन येवंक लागले. आनी एक दीस मागीर पापा जॉन्सन म्हणोंक लागलो, तूं एक बायबल क्लास कित्याक स्टार्ट करिना. ते बायबल क्लासीन तूं शिकोय कशें तूं ह्या दुयेंसाचेर तुका जोयत मेळ्ळां देवाच्या उतरा वरवीं, तूं दुसऱ्यांक शिकोय. आनीक कोणाकूय दुसऱ्यांकूय जी पेकोणी फावो जाता तांकां येवन तांची टेस्टिमनी तांची गोवायकी दिवन दी. आनी हें घडलें ऑक्टोबर 31 लास्ट इयर म्हणजे 2021 ऑक्टोबर 31. अशेंच पापा म्हणोंक लागलो, सुमित्रा फाल्यां तूं फ्री आहा 2 वरां. म्हणलें आसा फ्री पापा. ना फाल्यां सोन म्हणोंक लागलो, तूं तुजी बायबल क्लास स्टार्ट कर, किलिंग कॅन्सर विथ द वर्ड ऑफ गॉड. अँड पापान सांगलें म्हणटकर आय सेड येस. पूण म्हाका खबर ना तें कशें जातलें, कितें करपाचें. मॉर्निंग 10:30 11 o'clock हें ताजें म्हाका इंस्ट्रक्शन मेळ्ळें. एंड विदीन लेस देन 24 hours द क्लास हेज टू स्टार्ट. कशें जातलें तें म्हाका खबर ना. एंड वी से नो, तें कशें जातलें तें आमकां खबर आसूंकूय गरज ना. कित्याक तें आमी करिना न्हू. हें जें देवाचें काम आसा तें हांव म्हजे केपेबिलिटी म्हजे वरवीं म्हजे वस्तूंच करिना. तें तो देवाचें काम जें हांव करतां तें पवित्र आत्म्याच्या बोडान हांव करतां म्हणटकर इट इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर मी टू नो. थँक यू जीसस. प्रेज जीसस. सो आय सेड येस. आनी ते येस म्हणलोलें तें आतां आमी एवरी वीक जेन्ना आमी एक क्लास घेता, आतां ती आमची थर्सडे 3 o'clock क्लास जाता. तेन्ना ऑलमोस्ट मे बी एक 2 or 3 एपिसोड सोडून प्रत्येक फावटी इन द 44 classes that have been taken, that I have taken, सगले फावटी कोण ना कोण येवन आपले कॅन्सराचे पेकोणीची गोवायकी दिता. सो प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो हितून हांव कितें म्हणोंक सोदतां, जेन्ना आमी देवाच्या उल्याक वी लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड आनी इन ओबिडियन्स आमी फुडें सरता, तें कशें जातलें आनी कोण करतलो आमकां गरज ना तें चिंतपाक. कित्याक देवाचें काम तोच शार्ती पावयता. ताका फकत आमची ही रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी. ताका आमचो टायम जाय आनी आमचें आमी ताच्या उल्याक आयकोपाक इतलेंच जाय. द मोमेंट आय अग्री एंड द मोमेंट आय मेक माय सेल्फ अवेलेबल, होली स्पिरीट तूं येवन तें काम होली स्पिरीटाचें. सो म्हज्या बोडानूय ना. तुमकां खबर आसा कॅन्सराची पिडा म्हणटकच 8 months 12 months थोड्यांक 5 वर्सां पासून लागता फूल ट्रिटमेंट करतलो म्हणल्यार. सो त्या खिणाक म्हज्या मनान आयलें, कश्यो एवरी वीक हांव कश्यो टेस्टिमनीज हाडटलें. फ्रॉम वेर वील टेस्टिमनीज कम वेन पीपल आर गोइंग टू टेक सच अ लॉंग टायम टू फिनिश द ट्रिटमेंट. पूण आमची देवाची चिंतना आनी आमची चिंतना एक न्हय. देवाची येवजणे प्रमाणे
जे मिनिस्ट्रींग हांवें 1 वरस पयलें केलोलें, लायक आय स्टार्टेड शेअरिंग द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम सेप्टेंबर 20. तांकां जांकां कोणाक पयलें देवाचें उतर दिलोलें ती फॉलो करतालीं, तांच्यो टेस्टिमनी सगळ्यांच्यो एक 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 करून रेडी जाल्यो आनी टेस्टिमनीज खंयच्यान मेळटलो ते म्हाका चिंतपाचीच गरज पडोंक ना. तोच लोक जांकां पेकोवणी मेळ्ळ्या तीच फोन करून सांगतालीं सिस्टर म्हाका म्हजी पेकोवणेची गोवायकी दिवंक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो ही म्हजी गोवायकी जेजूक आर्गान दिवंक ताचें बरेपण जें हांवें अणभवलां आनीक म्हज्या मोगाच्या भावा भयणींनोर हांव हें सांगूंक सोदतां की जेजू कडेन फेवरेट ना. इट इज नॉट दॅट जीसस हॅज एन एक्सक्लुझिव्ह फेवरेट, म्हणजे एकटोच देवाचो फेवरेट न्हय. आमी सोगलीं देवाचीं भुरगीं. आमी सोगलीं देवाचीं भुरगीं म्हणटकूच तो आमचो मोग करता. वी आर ऑल हीज फेवरेट्स. आनीक पवित्र पुस्तक आमकां सांगता एक्ट्स 10:34 देव पार्शियलिटी करिना. देवान जी पेकोवणी म्हाका दिल्या तीच तशीच पेकोवणी तुमकां एक एकल्याक तुमच्या सिट्युएशनाक ऑलरेडी दिल्ली आसा. फरक इतलोच, हांव भावार दवरतां काय, हांव विस्वास दवरतां काय जी पेकोवणी म्हाका देवान दिल्ली आसा ती खरेंच देवाक जाय म्हाकाय मेळ्ळोली. जेन्ना म्हाका विस्वास जातलो तेन्ना म्हणजे कोणाच्यान ही पेकोवणी म्हाका मेळपाची कोणाच्यान आडावंक जायना. सो देवान तुमचें सगल्यांचें हिलींग तुमकां दिल्लेंच आसा. भावार्थान तें आमी देवाक आर्गान दिवन घेवंक जाय. आनी जेन्ना आमी देवा कडल्यान ही पेकोवणी आशेता तेन्ना एकदम गरजेचें आमचें पातोक रडप. आमी जें कितें आमच्या जिवितान वायट घडलां तें आमी टू चेंज आवर लायफ, म्हणजे आमचें जिवीत न्हवसरूंक आनीक दुसऱ्याक बोगसून परतें ते वाटेर वचना जावं निच्यो करप हें एकदम गरजेचें. म्हणजे जाण एकल्यान आपआपल्या जिवितान एक करेक्शन करूंक जाय, एक बदल हाडूंक जाय. आमच्यांनी म्हणोंक जायना आतां म्हाका देवाचें सिस्टम कळ्ळें, म्हाका देवाचो मोग कळ्ळो, सो म्हाका देवाचो मोग कळ्ळो म्हणटकूर आतां म्हाका देवाची पेकोवणी मेळटली. मोगाच्या भावा भयणींनो, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंकूय जाय. देवाचें उतर आमकां इन्स्ट्रक्शन दिता. आयज वास्को मामान काय बरें म्हणलां, सायबी मायन कितें सांगलें, जॉन 2:5 लिसन टू हिम. तुमी ताचें आयकात. म्हणजे कोणाचें आयकात? तुमी जेजूचें आयकात. आनी जेजू आमचे कडेन कसो उलयता? जेजू आमचे कडेन ताच्या उतरा वरवीं उलयता. सो जें आमकां देवान आपल्या उतरान बरोवन दिल्लें आसा तें आमी जेन्ना आयकून घेता आनी तें आमी आमच्या जिवितान पाळटा, देवान जी सुबाम देण ही सुबाम आशिर्वादान आमकां ऑलरेडी सगल्या देण्यांनी भरलोली आसा. कित्याक एफेसकारांचे चिटीन पावलो म्हणटा एफिशियन्स 1:3 माय गॉड हॅज ब्लेस्ड यू विथ एवरी ब्लेसिंग इन क्रायस्ट जीसस. सो आमकां सगल्या बेडसांवांनी आदींच फुडें बरलोलीं आसात. आयज आमी मागणें करूंक लागले म्हणटकूर जेजू आयज परतो खुर्सार मरोंक वयचो ना. तो एकूच फावटी मेला, वन्स एंड फॉर ऑल. सो देवाक आनी कांयच करपाची गरज ना. तूं आयज देवा कडेन मागोंक लागलें म्हणटकूर गॉड इज नॉट गोइंग टू सेंड युअर हिलींग स्पेसिफिकली ऑन अ गिवन डेट. देवान ऑलरेडी तें दिल्लें आसा, तें फुग्याचें देणें. हिलींग इज गिवन टू अस एज अ गिफ्ट. पूण जेन्ना हांव तें मानून घेवन भावार्थान रिसीव करता तेन्नाच ती आमकां पेकोवणी आमच्या जिवितान अणभवतली. सो दीस इज माय टेस्टिमनी. देवाक आर्गान दिवं. प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. Sister Rochelle, you wanted to ask me anything? तुवें आमकां सांगलें की देवा लागीं तुजी सोयरी गोत नासली म्हणून. सो हाऊ डिड यू स्टार्ट बिल्डिंग दिस रिलेशन विथ गॉड? जेन्ना जशें हांवें सांगलां, रेतीर केल्या उपरांत हांवें एक सुवींग केली, डिवायन मसी चॅपलेट. सो डेली
आय डोंट नो, इट वॉज म्हणजे एकूच फावटी न्हय, कित्याक तेन्ना म्हजो ट्रिटमेंट चालू आसलो म्हणटकूर हांव कामाक वचोन नासलें. ट्रिटमेंट घेतालें म्हणटकूर दिसभर म्हाका फ्री टायम आसलो. सो डिवायन मर्सी चॅपलेट आय यूज टू से जायते फावटी म्हणटालें. ताचे बरोबर हांव देवाचें उतर आयकतालें. घडटा ते प्रमाणे मिसाक वयतालें. आनी हें एक हांव विसरलें म्हणोंक, सगल्यांकून म्हत्वाचें म्हणल्यार जेजूचें मांस आनी रगत शेवून जेन्ना हांव मिसाक वयतालें, आय स्टार्टेड जे मनीस आयताराचे सुद्दां सारकें मिसाक वचनासलें ते डेली मिसाक जशें जाता तशें वचोंक लागलें. आनीक स्पेशली हांव ट्रिटमेंटाक वयचे पयलीं सदांच कुमिन्यां गेल्या शिवाय ट्रिटमेंटाक केन्नाच वचनासलें. इवन बिफोर म्हज्या ऑपरेशनाक वयचे पयलीं हांव म्हज्या इगोर्जेन वचोन फादराक मेळ्ळें, हांवें कुमसार केलें, हांवें सांतेसांवाचो साक्रामेंत घेतलो. आनीक एवरी टायम हांव कुमिन्यां घेवन वयतालें. घरच्यान म्हाका 6:30 भायर सरचें पडटालें म्हणटकूर आमचें मिसूच जातालें 6:30 स्टार्ट. सो हांवें फादरा कडेन उलोवन म्हाका फादर मीस सुरू जावचे पयलीं कुमिन्यां दितालो, कित्याक म्हाका यू नो दॅट हंगर एंड थर्स्ट वॉज देर टू रिसीव द युकरिस्ट. आनीक जेन्ना हांव हॉस्पिटलान वयतालें तेन्ना म्हाका शक्ती मेळटाली की म्हजे बरोबर क्रिस्त आसा, म्हजे बरोबर जेजू आसा आनी म्हाका कसलीच भिरांत ना. सो टेकींग पार्ट सिस्टर रोशेल म्हणजे कुमिन्यां घेवन जेजू बरोबर हांव जंय ट्रिटमेंटाक वयतालें तेजेर म्हाका घोटाय मेळटाली. आनीक इट हेल्प मी अ लॉट. म्हणजे क्रिस्त प्रसादा वरवीं इट रियली हेल्प मी. आनी ताचे भायर मागीर हांव टिचिंग्स आयकूंक लागलें. तेन्ना म्हाका JCILMची ओळख आसूंक ना. सो आय यूज टू लिसन. म्हणजे फादर मायकल पायपली, तो पयलीं मेलबर्न आशिल्लो, आतां कोलंबोन आसा. देन फादर अगस्टीन, फादर जोज, जी टिचींग म्हाका मेळटाली. जे टिचींग म्हणल्यार कितें, तांचे शेर्मांव मिसान जे शेर्मांव करता ते क्लिपींग आसतालें न्हू, हांव युट्यूबार वचून ते आयकतालें आनी बायबल वाचतालें जाता तितलो. सो म्हजो चडसो वेळ मागण्यांनूच आसतालो, कित्याक म्हजे कडेन आनी कांय काम ना. आनी देवाच्या बेरसांवान म्हाका म्हज्या भावाची बायल म्हजी कॅर घेताली, म्हजेंय कॅर घेताली आनी म्हज्या भुरग्यांची कॅर घेताली, कित्याक म्हजी इनलॉज म्हणजे सासूबाय ती मरोन गेली. म्हजी आवय ना जाली. सो शी वूड टेक कॅर ऑफ मी आनी म्हाका कांयच करपाची गरज नासली. दीस इज ऑल्सो गॉड्स ग्रेस दॅट मेनी पीपल स्ट्रगल. म्हणजे जेन्ना दुयेंसाक सांपडटात, कोणाचोच आदार आसना, ती बाबडी जायतीं जाणां कामूय करतात आनी ट्रिटमेंटूय घेतात आनी जायते आडकोड तांकां आसता. पूण म्हाका देवान इतलें सोंपें केलें की म्हाका बोट लावन कितेंय करपाची गरज आसूंक ना. ते 12 म्हयने म्हाका सारकें उपलापें दवरलें. माय सिस्टर इन लॉ did everything for me and I thank God for the gift of her life. My other sister, I have two sister-in-laws, one with whom I was living at that point in time. The other sister-in-law also supported. So, you know, म्हाका देवान हे आयज बोडवे कशें धाडले म्हजो परमस करूं आनी म्हज्या भुरग्यांचेय परमस करूं. सो अशी हांवें देवाच्या उतराचेर म्हजी जर्नी सुरू केली. आनी जेन्ना म्हाका पापा जॉन्सनाची टिचींग मेळ्ळी तेन्ना मागीर आय स्टार्टेड लिसनींग. लायक यू नो, सकाळीं चालू करतालें ते रांदता, देन लेटर ऑन नाव लायक रांदता आसतना रोप सुकोवंक घालता, सान मारता, कितेंय काम करूं, टिचींग चालू. एज लॉंग एज आय एम अवेक टिचींग चालूच आसता. जेवणाच्या टायमार, तेर्साच्या टायमार सोडून बाकीच्या टायमार देर इज नो टायम वेदर म्हणजे टिचींग चालू ना अशें एकूय येना. आनीकूय एक हांवें म्हणलें की हांव पयलीं पापा जॉन्सनाक वळखोन नासलें. जायते फावटी आमकां कितें दिसता, वी नो दॅट पापा इज अ व्हेरी एनॉयंटेड मॅन ऑफ गॉड. खऱ्यांनीच ताचे वरवीं देव कितल्या जाणांच्या जिवितान पेकोवणी आमकां दिश्टी पडटा. पूण म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी जाणा हिब्रूज 4:12 म्हणटा देवाचें उतर जिवें, इट इज एक्टीव एंड लिव्हींग. तर जायते फावटी आमी जेन्ना हें टिचींग आयकतात
जोरी तें टिचींग रिकॉर्डेड आसता पूण Jesus is the same yesterday, today and forever. Hebrews 13:8. So Jesu काल आयज आनी सदां काल सेम. सो जोरी थोर हांव जें टिचींग आतां आयकोतां पूण घोडये तें 10 वर्सां पयलीं रिकॉर्ड केलोलें ताजो इफेक्ट ताजो जो प्रभाव आसा तो सेम आहा. सो आमी चिंतूंक फावना की ओके only if I can listen to him live, it is possible for me to get the manifestation. तुम्ही रिकॉर्डिंग सुद्दां आयकोलें आनी तुमी चीत दिवन आयकोलें कित्याक आमी जाणा जी पेकोवणी आमकां मेळटात जी बरेपण आमकां आमच्या जिवितान फावो जाता तें खंयच्याय मनशा वस्तोंगीनूय. द पर्सन इज नॉट द हिलर, द पर्सन इज अ चोजन वेसल ऑफ गॉड. ते एक देवाचो अनॉइंटेड पर्सन ताजे वरवीं बरेपण येता. पूण चड गरजेचें आनी म्हत्वाचें जेन्ना आमी तें आयकोता तें टिचींग आयकोता आनी आमी भावार दवरता तेन्ना तें देवाचें बरेपण आमच्या जिवितान ते उतरा वरवीं येता. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. तिच्या दोनूय सिस्टर इन लॉ खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. तिच्या जिवितान एक आंच बडवे कशें येवन तिका आदार दिलो म्हणून. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. थँक यू जीजस. प्रेज यू I have जीजस. one more question. तू पळय ट्रीटमेंट घेताली, देवाचें उतरूय आयकोताली, टिचिंग्स आयकोताली, पूण तुज्या मनान चिंतना येनासली की बाबा ह्यो कॅन्सर जातलो? What if did there any time did that question come, like what if it just comes again, or if this disease, the cells are not dying? Did you get thoughts that cancer is supposed to be a big thing, people talk about it? How did you fight those thoughts? तुज्या मनान जी चिंतना येताली, जायते फावटी आमकां दिसता आमी म्हणटा तुज्या गायन्या बरी जाली, पूण देंवन सर आमकां सोडिना, मनान चिंतना घालीत आसता, भिरांत घालीत आसता. तर ही भिरांत तिणें कशी ताचेर जैत व्हेलें तें आमी शिकुया. प्रेज गॉड. सो ही चिंतना हांवें तर म्हणलें ना म्हाका ही चिंतना येवंकूच ना, देन दॅट वूड बी अ लाय. कित्याक सगल्यांच्याच मनान ही चिंतना येताच. वाय कॅन्सरूच कित्याक कसलेंय दुयेंस तें जावं ती डायबिटीज ओ एनी अदर क्युरेबल एंड इनक्युरेबल, चिंतना येताच न्हू. एक भुरग्याक जोर पासून येयलो जाल्यार आमकां चिंतना येतात. वो जोर म्हणजे आमी चिंतात बेश्टोच जोर काय तो, तोंडीच काय ती, वो आनी कितें पेरीक काय, चड दीस जोर वचना जाल्यार आमची तकली फुडें फुडें चिंतना फुडें फुडें वचत रावता. सो चिंतना येताच. चिंतना येवपाचे तर देंवचाराचें कामूच तें आमकां चिंतना ती दिवपाक, टू गिव अस द लायज, टू ब्रिंग इन फियर. कित्याक देंवचारा कडेन न्हू फकत एकूच हातयार आसा आनी तें हातयार म्हणल्यार आमकां फोटी दिवन, लायज दिवन भिरांत हाडपाक. His only weapon is to give us lies आणि भिरांत हाडपाक. जेन्ना भिरांत ही हो एक मेळो आत्मो म्हणून आमकां अंडरस्टँडींग येता. जायते फावटी आमकां कितें दिसता भिरांत म्हणल्यार एक इमोशन भावना म्हूण समजता आमी. भिरांत पळय सगल्यांकूच भिरांत दिसता, पूण ना, आमी आतां जाणो भिरांत म्हणल्यार एक आत्मो, देंवचाराचो एक मेळो आत्मो, जाका आमी कसोच आमचेशी लागीं येवंक दिवंकूच फावना. आयजूच कोणाक सांगताली हांव, द मिनीट यू थिंक दॅट फियर इज कमिंग, फियर इज नॉट इनसायड अस. देव आमकां सांगता तुका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, पूण पोदवेचो, मोगाचो आनी आप दामोवणेचो आत्मो दिला. सो वी हॅव टू स्पीक टू दॅट स्पिरिट ऑफ फियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू हॅव नो पॉवर, नो प्लेस इन मी. अधिकार घेवन त्या भिरांतीक आमी धांवडावंक जाय. सॉरी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू सिस्टर. सो जेन्ना भिरांत येवंक लागता तेन्ना आमचे कडेन आमची जीब आसा. दिस इज आवर वेपन. ओके, आमी तोंड उगडून म्हणोंक जाय. जेम्स 4:7 आमकां सांगता, वी सबमीट टू गॉड and resist the devil and the devil will flee. म्हणजे जेन्ना आमी जेजूक सबमीट, आमी आमचें समर्पण जेजूक करता. जेजू कितें सांगता, जेजूक आमी खालती जाता आनी तो सांगता पळय तेंच करता. जाकोबाचो 4थो आवेसवर 7वी ओळ हांगा आमकां मेवता. जेम्स 4:7. सो तेन्ना when you understand that, मागीर तूं कितें करता, you submit to God and you say devil get out. So
तूं ताका एंट्रीच दिवप ना, तो तुका जाय ती चिंतना दितलो. वाय ओन्ली विथ सिकनेस? दुयेंसाचेरूच कित्याक? आतां कुटुंबीक जिवितांनी आमी जाणा आमच्या गोंयान भोव करून देर आर लॉट ऑफ म्हणजे जायते प्रॉब्लेम आसा गो बायलांमध्ये. आमचे लोग्नीत जिवितान जायते अदृश्ट येयलोले आसा. कितले जाणांची काजारां मोडटात, तुटतात. कित्याक लागून जाता? देर इज नो अंडरस्टँडींग. कित्याक खंय तरी एक बायल खंय गेली, कोणा कडेन उलयली, देंवचार येवन घालता भी, ते कडेन उलयता, कितें तरी आसा तांचे मदें संबंद. सो दीज आर एक्चुअली घोडे कांयच ना, पूण देंवचार जी दुबावाचें पातक, दुबाव म्हणटात न्हू आमी, दुबावा वरवीं भिरांत हाडटा. भिरांते वरवीं मागीर सगलें अदृश्ट तें आख्खें लोग्नीक जिवितूच काबार जाता. सो भिरांत म्हणटा ती जेन्ना आमी ओडकोता, भिरांत म्हणल्यार एक देंवचाराचो एक मेळो ओतमो, तेन्नाच आमी भिरांत म्हणटा ताका लागीं दवरची ना. ना तर आमी कितें म्हणटा, चडशे संवसाराच्या अकॉर्डिंग टू द वेज ऑफ द वर्ल्ड आमी कितें म्हणटा, आय एम सो स्केर्ड. इट्स नॅचरल नो टू बी स्केर्ड. इट इज नॅचरल टू बी फियरफुल. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, नॅचरल न्हूय तें. ते आमकां अशें देंवचारान आमच्या मनान भरलां की भिरांत येवप म्हणल्यार इट इज नॅचरल. सो आमी रोकडीच भियेता. पूण इट इज नॉट नॅचरल. इट इज अ डेमॉनीक स्पिरीट. द डे ज्या दिसाक तुका हे थावें जातलें, दॅट यू तुका खरेंच कळोन येतलें की भिरांत म्हणल्यार एक देंवचाराचो डेमॉनीक आत्मो, तेन्ना तूं ते भिरांतेच्या आत्म्यांक तुज्या जिवितान जागोच दिवचो ना. You will resist the enemy. Praise God. Thank you, Jesus. Sure. No, sister, please feel free to ask as many questions, because through these questions, if जे आमची भावा भयणां आसात तांचे तरी मनान आसलेले कितें प्रश्न सुटावे जातात, for the benefit of them, for the glory of God. You can ask me any number of questions. Okay. This is one. How was your struggle or the battle? Not only with the thoughts. Although you know that Jesus is your strength, but there might have been times where you are feeling weak, you are feeling low, and you're trying to pull yourself up, but somehow the soimbam आमचे आमकां सकला उडयता. Praise God. So, भयणीन विचारला फिजिकल बॉडी कशी कोप करताली, जाल्यार ड्रग्स दिता म्हणटकूर ते एकदम स्ट्रॉंग किमोथेरपी ड्रग्स आसता ते एकदम स्ट्रॉंग आसता. आनी तुमी जायते जाणांनी आयकलां आसतलें की ते तितून जायते सायड इफेक्ट जाता म्हणून. आनी म्हाकाय सायड इफेक्ट जाले. जावं वेन इट लायक द नेल्स आसता न्हू ती सामकी काळी जाताली, ब्लॅक. ओके. देन मोशन्स जे आसा न्हू, द स्टूल्स म्हणजे गोट जाताली. देन ब्लड काउंट्स वूड कम डावन, म्हणजे ब्लड काउंट एक उमको आसूंक जाय, तो देंवतालो तेका लागून. लूज मोशन जाताले, वॉमिटींग जाताले, जेवूंक तितली रूच आसनासली, जेवणाची रूच आसनासली, तरी आसतना फोर्सान जेवताले. सो फूड इनटेक वॉज लेस, म्हणजे कमी जेवप. ओंकार येयल्या भशेन दिसता, तुका पोटाक भूक आसा पूण तोंडाक रूच ना. सो द मोमेंट यू टेक द फूड टू युअर माउथ, यू फील नाका दिसता, पूण पोटाक भूक आसा. सो देर इज अ बॅटल. इट इज नॉट दॅट म्हणजे हांवें देवाचें उतर वाचलें, भावार दवरलो म्हणटकूर, इन माय केस एटलिस्ट आय हॅड अ लॉट ऑफ सायड इफेक्ट्स, बिकॉज म्हाका ही सगळी समजणी बरी लेट कळ्ळी. कित्याक म्हजें डायग्नोसीस सप्टेंबर 2019 जालें. म्हाका टिचिंग्साची ओळख म्हाका जुलय 2020. सो टील देन आय डिडंट हॅव ट्रू अंडरस्टँडींग. सो ते म्हणसर हे सगळे सायड इफेक्ट आहले. एका दिसा अशें सुद्दां जालें की इतली 10-12 पावटी लूज मोशन जावन म्हजे कडेन उबें रावंक जायना. म्हाका धरून दोतोरागेर व्हेलें. लायक आय वॉज नॉट इवन एबल टू स्टँड. अशें कोणें फू केल्यार सुद्दां पडटा न्हू, असली परिस्थिती आहलोली. बट इट डीड नॉट मीन दॅट म्हजें सिट्युएशन तशें आसलोलें की एजो ओर तशें न्हय की देव म्हजो मोग करिना, देवान म्हाका पेकोवणी दिवंक ना. तर एक प्रोसेस आसता. सो ती पेकोवणी जी म्हाका आतां दुयेंस जालें,
आतां दुयेंस जालें म्हणटकूच ती पेकोवणी आसता तितून प्रोसेस आसलो सो तो म्हाका ट्रिटमेंट घेवपाचो आसलो तो देवाच्या उतराचेर वावर दवरून देवाचेर वावर दवरून हो प्रोसेस हांवें कंप्लीट केलो आनी ते प्रोसेस कंप्लीट जाता म्हणसर आय हॅव सीन दॅट मागीर म्हजे सायड इफेक्ट कमी कमी जायत लागले आनी म्हाका म्हजी कुडीक घोटाय येवंक लागली सो म्हाका दिसता सम 8 kgs तरी weight म्हजो देंवलो but within a few months of stopping treatment I bounce back to what I was. So today my weight is what was before the treatment was started. Praise God. God, hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah. Today, how is your journey, sister? You said you have not taken up a job. You're working full time for the Lord. But don't you feel in between, again, the devil saying, enough, you've been giving sessions and you need to live for yourself. You need to have something called as me time. Why are you doing so much? Don't those temptations come? How do you overcome that? Praise God. ही टेम्पटेशनां तर केन्ना बंद जावची ना बिकॉज देंवचाराक सदांच जाय तुका डिस्ट्रॅक्ट करूंक तूं कितें देवाच्या किंगडमान काम करता ताका जाय तुका डिस्ट्रॅक्ट करून तुका तुमचें पयस काडूंक सो टेम्पटेशन्स येता मेनी अ टायम्स आनीक पूण आय हॅव मेड अ कमिटमेंट हांवें एक कमिटमेंट केला की दिस लायफ हें म्हाका जें देवान एक नवें जिवीत दिलां म्हजे पोरणे जिवितान म्हाका देवाच्या मोगाची ओळख नाहली पूण हें जें म्हाका नवें जिवीत दिलां दिस लायफ इज कमिटेड ऑफकोर्स म्हजो घोव आसा म्हजे दोग जाण भुरगे आसा अपार्ट फ्रॉम डुईंग म्हजी जबाबदारी म्हज्या भुरग्यां सवें आसाच ती हांव ना म्हणना ते काडून जो म्हजो उरलोलो टायम आसा तो सगलो देवाच्या कामा पासत म्हणजे डेली म्हाका प्रेयर रिक्वेस्ट येतात हेल्पलायनांतल्यान येतात युट्यूबा वयल्यान म्हजो नंबर मेळ्ळो म्हणटकूच लोक मागणी करूंक कॉल करतात सो आय एम मिनिस्ट्रींग डेली देर इज नॉट अ सिंगल डे फॉर द लास्ट 2.5 years that I have not spoken to anybody sharing the word of God म्हणजे देवाचें उतर दिन आसतना म्हाका दिसना हांवें एक दीस सुद्दां गेला असो म्हणून एंड सकाळीं उठले म्हणटकूच हांव देवाक म्हणटा जेजू यू यूज मी फॉर युअर किंगडम तूं म्हाका यूज कर तुज्या किंगडमा पासून तरी रिसंटली ऑल्सो there was a offer there was somebody that I had known one of the previous managers that I had worked with ताणें म्हाका कॉल केलो म्हणूंक लागले तुवें कॅन्सराचें दुयेंसांतल्यान तूं हील जालां तूं कित्याक म्हजे बरोबर काम करिना आमी कॅन्सर अवेरनसाचेर कॅम्प करुया तांच्या गांवांत सुमार 55,000 बायलोच आसा तांचे भितर अवेरनस हाडुया आनीक आपूण तुका डॉक्टर्स अरेंज करता तूं तांकां तुजे एक्सपिरियन्स सांग आनीक यू नो सिस्टर this is also a distraction because आणि जसो तो म्हजे कडेन उलोवंक लागलो तशेंच म्हाका होली स्पिरिटाचें लायक यू नो दॅट जेंटल नजिंग यू गेट नो this is not going in the right direction because तें केलें जाल्यार पॉप्युलॅरिटी आसतली इतलें एज्युकेशन केलें इतलें अवेरनस केलें पूण हांवें ताका फकत तो म्हजो बॉस ही वॉज हो दुसरो बॉस म्हजो नॉट द सेम बॉस विथ हूम आय हॅड डिफरन्सीस हांवें ताका सांगलें आतां म्हजें जें जिवीत आसा तें हांवें दुसऱ्या पासत भेटयलां बट इट इज विथ द वर्ड ऑफ गॉड ही जर्नी जी आसा हांव दुसऱ्या पासत वावुरतां तांकां देवाच्या मोगाची ओळख दिवंक सो आय वर्क विथ कॅन्सर पेशंट्स पूण जो तुजो एक्सपेक्टेशन आसा ते वाटेन न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं and as soon as the conversation ended I sent him a message I will not be able to honor your request because my life is now committed to serve the Lord to share the word of God so temptation येता आनीक temptation येता म्हणटकूर it is up to us आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमचे दोळे देवाचे उतराचेर लावन दवरता तेन्ना पवित्र आत्मो आमी म्हणटा न्हू पवित्र आत्मो ही इज माय काउन्सलर ही इज माय एडवोकेट
जी डेक्लरेशन आमी करता तेन्ना असल्या सिच्युएशनान जेन्ना आसता तेन्ना द होली स्पिरिट helps you to know, to discern, basically the discernment म्हणटा न्हू, to make the right decision whether this is something which is going to benefit the kingdom or this is something which is going to take you away. कित्याक जेन्ना हांवें कॉन्वर्सेशन ते कॉल सोंपले तेन्ना हांवें चिंतलें, if I say yes to this, खऱ्यांनीच it is good, it is nothing wrong to bring about awareness, पूण कितें आसा म्हाका हिंच्यान तितलें पयस 2 वरां ट्रॅव्हल करूंक जाय, तेच्या डॉक्टराच्या टायमिंगा प्रमाणे वचूंक जाय. It is going to compromise on my ability to reach out with the word of God. जो टायम हांव देवाचें उतर पोरगोट करूंक आसा तें थंयच्यान वयतलें, तें काम करूंक आनी जायतीं जाणां आसतलीं, पूण म्हाका देवान विंचून काडलां ताचे विटनस जावं, टू बेर विटनस, टू बी हीज एम्बेसेडर. So I want to be faithful in the area that God has chosen me, not just to go in an area where there is limelight. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. I just want to add a little here. Yesterday we've learned in Hebrews 5, 12 and 14. We won't put it now, but you've got it written yesterday. घरा वचून आमचे वाच येता हेब्रेवाचो 5 12 ते 14. काल इल्लीशी शिकवण आमी घेतलेली की आमी आमचे लागीं थोडी देवाची उतर आसा जे भाशेन भुरग्याक दूध दितात तशें. आतां दुधाचेरूच आमच्यान रावूंक जायना, बट वी नीड टू start eating maybe like kanji, then we have rava for the baby, and then slowly it goes to solid food. We don't remain only on milk and bread, but we move on to solid food. This was a little teaching that we have heard yesterday. Now, why that solid food? What is the meaning of solid food? Now, supposing there is somebody, these एथलीट असतात आमचे धांवतात बी ते, तांकां तर फक्त इल्लेशें दूदच दिलें ओ इल्लें पावूच दिलो, तांचे लागीं जातलें धांवपाक आनी ते सगळे एक्सरसायज करूंक जाय, ब्रिक्स करूंक जाय, ते जातलें करपाक तांचे लागीं इल्लेशें दूदच पियेलें आनी पाव केलो जाल्यार ना. तांकां स्पेशल जेवण आसता, मे बी एग, समथींग दॅट हॅज प्रोटीन्स. देर इज अ स्पेशल डायट फॉर द एथलीट्स. नाव ऑल ऑफ अस आर सोल्जर्स इन दिस किंगडम ऑफ गॉड. आमी सगळे जावन आसा झुजारी. एक दोन स्क्रिप्चर्स घेवन आमी रावले जाल्यार जावचें ना. We need to, Bhavan Namakal, Brother Judan Sangla, we have to be rooted in the word. That relationship has to be there with the Lord. Reading the word, not only reading, but studying the word and going deep into it, see what the Lord is revealing. And Tizoroshe Mulla, I think in Hebrews 14. Brother, can you only put that? Sorry, Hebrews 5, chapter 14. But solid food is for the mature, for those whose faculties have been trained by practice to distinguish between good from evil. आता भयणीन आमकां पळय सांगलें की तिका एक संदी मेवल्ली. एका तिच्या बॉसान फोन करून सांगलें, तूं आतां कॅन्सराचे दुयेंसाचेर तुवें जैत व्हेलां, आतां आमी एक अवेरनेस कॅम्प करुया, तूं ये तिचोर आनी तूं सांग अशें तशें तशें म्हणून. आतां ते कित्याक करतालो? व्हडली संवसारी मोहिमा मेळून घेवपाक. मागीर तो आपल्या रिपोर्टान घालतलो आसलो, आमी अवेरनेस केले, इतले लोकांक सांगले, अशें केलें तशें केलें, फोटो आयले आनी सगळे जाल्यार व्हडले संवसाराची मोहिमा ताका मेळ्ळी. पूण ती म्हणटा, जेन्ना तो आपल्या लागीं उलयतालो तेन्नाच पवित्र आत्मो आपणाक सुचयतालो. हें सारकें न्हय आ? Now this is what we say, discerning between good and evil. What that boss was offering was not wrong, it was good, but it was not what according to what the word of God says. We don't want popularity. What we are doing is to give glory to God, not to glorify ourselves. So if sister had fallen for it, she would have been distracted from what she's doing today. So when we are rooted in the word, when we have that relationship with the Holy Spirit, that is the time we will be able to discern from between good and evil. Okay, just adding to that. And I have one more question, sister. Praise Jesus. Praise the Lord. When you get calls and you're ministering to them, sometimes that call goes on and on. One more thing, one more thing, one more thing. They want to ask more questions. And it may be taking a lot of your time. And at the back of your mind, you know that you have other household things to do. Now, how do you manage that? Okay, this is one thing. And I have a second question linked to this. How do you feel after you have already given the word? You've ministered, maybe you've ministered for more than 45 minutes, you finished telling. And something was there which you had to finish in that time, the worldly thing or the household thing, which you couldn't finish. But at the end of it, after ministering to that person, now
what is your feeling, and what about that job? How does it happen? Praise Jesus. We know that एकूच I'll just tell you, हांवें तो क्वेश्चन केला केन्ना तिका कॉल येता म्हणून तिने सद्दां आपणाक कोण पळय सीक आसात तांचे फोन येतात आनी हे फोन कितें आ सिस्टर म्हाका कॅन्सर जाला माग म्हजे पासत अशें न्ही तो सांगीत आसता उलयत आसता केन्ना तो वन कॉल गोज टू 45 मिनिट्स 1 hour एंड यू आर एक्सप्लेनिंग एका आनी एक ताका सांगता आनी एक देवाची उतर सांगता 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 तुजो खूब वेळ वेता आनी त्या वेळान तुवें कितें तरी चिंतलेलें तुजें घरचें काम करूंक आतां तुजो वेळ दुसऱ्या खातीर वेता म्हणटच तुका कशें दिसता हें तुजें काम उरता म्हणून नाव हाऊ डू यू एक्चुअली फायट दॅट बॅटल ओके या दॅट्स माय क्वेश्चन सो आमकां खबर आसा सगल्यांक देवान एका दिसाक 24 वरां दिल्यान एकल्याक 24 दुसऱ्याक 30 आनी एकल्याक 10 वा 12 दिवंक ना सो एवरीबडी हॅज बीन गिवन दिसाक 24 वरां ही 24 वरां हांव कशें वापरतां तें डिसिजन म्हजें आतां हांवें कमिटमेंट केल्लो आसा की अपार्ट फ्रॉम टेकिंग केअर ऑफ द फॅमिली नीड म्हणजे म्हज्या घरच्यांचे गरजो ज्यो आसात त्यो फुलफील केले म्हणटकर द रिमेनिंग time is dedicated to ministering to people. एकदां दिसाक sister 10 calls पासून येता even 10 calls. There are times when calls येता सकाळी early morning, sometimes even 6 o'clock in the morning. गरज पडल्यार 11:30-12 रातची सुद्दां येता कित्याक नंबर सगल्यांकडे आहा म्हणटकर जो मनीस US आहा जो मनीस दुसरे कंट्रीन आहा त्या वेळार चिंतना बाबा हेंचो गांवांत कितलो टायम जाला आसतलो तो सो दे कॉल सो एकदां रातची 2 सुद्दां येता सो कॉल्स खंयच्याय टायमार येता पूण आनीक जेन्ना कॉल घेता वेन आय टेक अ कॉल म्हणजे म्हज्यान सांगोंक जायना तें कॉल कशें वयतलें तें आय कांट से ओके आय एम गोइंग टू फिनिश दीस इन 10 minutes कित्याक जे त्या वेळार जेन्ना हांव त्या मनशा लागीं उलयता ते पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे हाव द होली स्पिरीट लीड्स मी कित्याक तांचे सिट्युएशन कितें आहा तें म्हाका आदी फुडेंच कांय खबर ना आनी मोस्ट ऑफ द टायम 90% ऑफ द टायम्स पीपल डायरेक्टली कॉल म्हणजे इट्स नॉट लायक आय नो बिफोर हँड ती कित्याक कॉल करता कशें आसा तें म्हाका खबरूच आसना डायरेक्ट कॉल येता सो अनलेस आय पिक द कॉल म्हाका खबर ना सो वेन इट इज मोस्टली विथ सिकनेसीस लायक कॅन्सर म्हाका हांव त्या सिट्युएशनांतल्यान आयलां म्हणटकर म्हाका खबर आसा त्या मनशाची परिस्थिती कसली आसा ती सो वेन आय नो द कंडिशन ऑफ दॅट पर्सन म्हजें अंतस्कण म्हाका परवानगी दिना की हे कॉल हांव घेनासतना मागीर 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 अशें आद्याक घालूंक केन्नाय एक दीस असो येता की एकाच दिसाक जायतीं कॉल्स येतात आनी जायना प्रॅक्टिकली म्हाकाय जायना ती घेवपाक जाल्यार हांव कितें करता डिपेंडींग म्हणजे ती एमर्जन्सी सिट्युएशन आहा जाल्यार हांव ती घेता ना तर तांकां टिचींग दिता म्हणटा प्लीज लिसन टिचींग तूं आयक ताजेर नोट्स कर आनी आमी फाल्यां उलोवया कित्याक एक पाटी खरेंच पॉसिबल आसना कित्याक दुसरी कामां आसता कॉल्स आसता बायबल क्लास आसता सो आय डोंट से दॅट एवरी टायम कॉल केला त्याच दिसाक म्हाका उलोवंक जाता पूण हाजेर परिणाम येता घरांतल्या कामांचेर परिणाम येता I thank my husband and both my boys who are putting up patiently with me. Garan जायते पावटी things don't remain in place. जी जबाबदारी म्हजी आसता नितळसाण जावन वस्तू जाग्यार दवरपाच्यो सगल्यो सारक्यो जाग्यार पडना कित्याक टायम असो वयता पूण म्हजो गोरकार आनी म्हजे दोगोय पूत चड करून व्हडलो बाबा धाकलो मातशें ल्हान आसा सो दे ऑल्सो हेल्प मी एंड आय मस्ट से लायक यू नो रिसंटली द कॉल्स इतली येता की म्हाका हांव घराच आसा म्हणटकूच हांवूच करतालें घरचें सगळें काम एक डोमेस्टीक हेल्प येतालो ऑल्टरनेट डे येताले हेल्प करूंक सो माय हजबंड फेल लायक ऑल्टरनेट डे आनी कित्याक ताका सदांच पळय तुका देवाचें काम करूंक आनीक टायम मेळटलो म्हणून प्रेज गॉड थँक यू सो देवाकूय खबर आसा आमची गरज कितें ती ती म्हणटा गोवान आतां सद्दां आपयल्या तिका मेड हेल्प करपाक सो नाव शी हॅज मोर टायम टू सर्व द लॉर्ड एंड हेल्प एंड मिनिस्टर टू पीपल
Yeah. Thank you very much, sister. I'll just wind up with one. Just one more thing I'll like to share before we wind up the testimonies. आता जेन्ना हांवें सर्वीस सोडली तेन्ना हांवूय काम करतालें बरे कंपनीन काम करतालें म्हजो घरकारूय काम करतालो म्हणटकूर यू नो देर वॉज दॅट लिटल थिंग थॉट कमींग आतां तुजे फॅमिलीचें 50% इनकम बंद जातलें आतां घोराबो सदांच चलयताले ते भशेन कसो चलतलो मिनींग इट इज गोइंग टू टेक अ हिट नो तूं एक स्टँडर्ड तुगे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आहा ते स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग म्हणटकूर तूं एकलो मनीस काम करिना म्हणटकूर इनकम गेलें सो कशें जातलें सो आय सेड लॉर्ड I don't know how it is going to happen, but I have made this decision. Whatever it is, I know that you are with me. आनीक देव जेन्ना आमकां आपयता आनी आमी देवाचें कामान मुखार सरता तो केन्नाच आमकां कितें उणें करिना जोरी तर मीन इवन दो I have given up my job, the Lord has blessed my husband abundantly. That he's praise God. We are able to live our life जशें दोगांय काम करतालीं तसलेंच आमी आतांय जियेता आनी ताजे बरोबर म्हजें पोन्नें घर म्हणजे एन्सेस्ट्रल हावस जें आसा तें 100 वर्सांचें घर तें इतले वर्सां केन्नाच रिपेर जावंक ना तें आयज हांव देवाचें काम करता आसतना गॉड हॅज गिवन अस रिसोर्सीस दॅट वी आर एबल टू रेनोवेट द हावस प्रेज गॉड सो कांयच म्हाका उणें ना सगळेंच तो म्हाका दिता सो थँक यू जीजस प्रेज यू जीजस थँक यू लॉर्ड आमी मातशी उबी रावया आनी ब्रदरान स्वताय आमकां शिकयलां तशें तुमची गरज कितें आसा तें तुमच्या मनान हाडात ह्या वेळार आनी देवाक आमी विचित्र भासांनी उलोवन देवा लागीं आमचो संबंद जोडून घेवया आमी जाणत न्ही विचित्र भासांनी आमी उलयता तेन्ना वी आर डायरेक्टली रिचींग द थ्रोन रूम वी आर रिचींग इन द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड बिकॉज वी डोंट नो आमी मागिना पूण फक्त आमची जीब आमी वी आर yielding it to the Holy Spirit and the Holy Spirit takes control and prays on our behalf. Okay. Hallelujah, 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 hallelujah. Ishira la ya hala la ira la in the dera la ya the dera la ya the dera la ira la ya hala la 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 shira la ya hala la 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 ira la ya hala la la ira the dera da the dera la ya la 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 ira la ya la 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 ira la ya hala la 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 ira Ishira harala ya harala la yiri le la ya harala la yiri le Iri la ya harala la yiri la ya harala la yiri la ya harala la Shiri la ya harala la yiri danda de la ya la la ya la ya Iri la ya harala la shiri la ya harala la ya iri la ya la yiri la in the data la ya hala la ya Ninda de la ya hara la ya hara la inda de la ya la 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 ya hara la ya hara la 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 ya hara la ya hara la ya iri le de
Deba baba Indra baba hara la kashi ya dare hara la la kasho la la dare la la koko la la dare la. kushi. Iri la Di la di ya di 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 hara di la la di la di la 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 kishi la 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 dare la da la. dare kashu. Dera da baba 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 kashi dare di 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 kishi dare di 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 Indra kishi. de la la Na ya hara kashi la 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 dare la 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 kishi la la dare la di la di la di la di la. kishi. Iri Dira la ya hara bakasho la la dare iri di la di la di di indra di la. kishi Indra dare di de di la di la di ya kishi. hara la 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 Dira la la baba la la kashi la dare la di la di la. di di Iri kishi. indra la. Indra Thank de you, la la ya ra 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 ra. Iri Kashi ya dare hara la la baba la 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 kashi. la la. Shi Dira la la baba ya kashi iri dare di 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 le. di kishi. Indra Dira de dare la la ya kashi hara dare la la da la da la da la da la la dare la la kashi la di la di la di la di la di la di kishi. la Dira la la. baba baba Iri baba la la baba ya hara kashi da dare de di la di ya di da di de kishi. da iri Dira le baba iri baba le kashi da dare iri la di ya di la di la kishi. iri la iri la. Ishira la Thank you, hara la la ya Jesus. iri la la ya Jesus. hara la 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 Jesus. la 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 Yes, la 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 Jesus. la. Iri la la ya hara la la Kashi ya dare hara la la kashi ya dare iri di di de la kishi. la da de la la Thank you, iri Jesus. Thank you, Jesus. de. Ishira la ya la la iri de la la ya da Hallelujah, da iri hallelujah. Shi dare kashi dare di di kashi. Ni 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 de. ni kishi La dare la ya baba ha la baba la 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 kashi. la 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 Dira shi baba la la shi ya la dare la 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 kishi. iri le le de la la iri la ha la 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 Dira la 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 kashi la la dare la la kashi la la dare la di la di la di. la 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 Dira la baba iri shi le dare de di la di la ya la kishi la la dare la di la di la di la di la la kishi. la Niri iri ni la la ya kishi la 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 dare ya di da di da da di da di da di di la la kishi ya dare da di de di la di la kishi. de la la ya da Dira da 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 kashi da da dare da di da di da kishi iri dare la di la di ya di ha di. la la shi la Dira la ya da kashi de dare la la di di ya di da di da 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 kishi. iri la Di ya di da di de kishi la dare di 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 la di la kishi in dare the di de di. la ya ha Dira la la kashi ya dare iri di la di la di ya di ha di la di la kishi shi la la dare ya di ha di la di. la 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 Dira la 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 kashi dare iri la kishi la ya la dare. la 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 Ni la la mama la mama in mama the la in the kashi la ya ha dare la di la di iri di la di la di in kishi. the in Dira the baba shu dare di 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 in di the kishi la la dare ya ha dara la 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 baba la la shu la 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 dare la di. shi la Ni ya ha mama la mama la la mama iri mama kashi la la dare ya di di la kashi in dare. the la ya Dira baba shu dare kishi dare di 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 kishi. Dira baba shu dare di 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 kishi. Dara the day kashi the dare day the kashi da the dare day dare la ya kashi. the day Dira baba the baba in baba kashi the la ya dare the di 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 kishi. Dira baba kashi dare di di day di di kishi in the dare day di la di di ya di the di. day la Dira ya baba shu dare di la di in di the di day kishi. la ya Dira baba in shu the day dare di la di ya di in di the di la ya kishi. in Mama 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 in mama the day kashi la ya dare ha di la di la di la di la di la 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 kishi. la la shiri Dira la la kashi shiri la la dare shiri kishi la dare. ya ha la Dira baba iri shu la dare ya di ha di la 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 kishi. la 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 Dira la 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 iri la iri la iri la iri la kashi. Hallelujah. 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 Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Yeah, Posuyami. Yeah. Praise the Lord. Praise Jesus. आता गोवायकी जाली आता आमी थोडे शिंकुया देवाचें उतर थोडे शिंकुया ओके आता आमचे कडेन फकत एकूच वर उरला म्हणटकर आयज आमी देवाच्या मोगाची ओळख देव आमचो कितलो मोग करता आनी कसो हो ताणें मोग आमचो केला ताचेर शिंकुया होय न्हू आता गोवायकी हांवें कोंकणीन सांगल्या कित्याक आमची चडशीं भाव भयणां कोंकणी समजतात म्हणून टिचींग हांव इंग्लिशीन घेतलें आनी आमची भयण ट्रान्सलेट करतली कित्याक स्क्रिप्चरान मातशे त्रास पडटा मे बी इन आनी फुडें जेन्ना सेशन जातली तेन्ना म्हणल्यार घडये आनीक चड म्हाका यूज जातलें कोंकणी प्रिचींग करूंक सो आयज सिस्टर रोशेल वील हेल्प मी विथ द ट्रान्सलेशन ओके सो brother can you put up Romans 5:8 तुमकां दिसता देव तुमचो मोग करता म्हण कितले जाणांक दिसता हात वयर काडा पळोवया थोडे जाणांक दिसना ओके जांकां दिसता एकदम बरें कोणाक दिसना की देव तुमचो मोग करता म्हणून आय एम शुअर टिचींग सोंपता म्हणटकर तुमकां ओळख मेळटली देवाच्या मोगाची प्रेज गॉड ओके जांकां दिसता देव तुमचो मोग करता म्हणून जाल्यार तुमचे कडेन कितें पुरावो आसा डू यू हॅव एनी प्रूफ की देव तुमचो मोग करता म्हणून John 3:16 ब्युटिफुल सो जॉन 3:16 आमकां कितें म्हणटात देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो येस से
It's very encouraging to hear you speak the scriptures. देवान संसाराचो इतलो मोग केलो. Praise God. So, yeah, thank you, brother. We actually intended to start with Romans 5:8, but thank you for putting up John 3:16. So, पुरावो already आसा. देवान संसाराचो कितलो मोग केला ताचो पुरावो आसा की देवान आपल्या एकल्याच पुताक संसारान धाडलो आनी धाडलो की खुर्सार मरोंक आनी जो मनीस ताचेर विश्वास दवरता तो will not perish but will live or have everlasting life. So Romans 5:8 shows us, but God proves His love for us in that while we still were sinners, Christ died for us. So पवित्र पुस्तक म्हणटा, sister, as much as possible. रोमकाराचो 5:8 8वी वोळ. पूण आमी आजून पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. Praise God. तर जायते फावटी आमच्या जिवितान आमकां दिश्टी पडटा न्हू, तर भुरगीं लेसन्स करिना, भुरगीं लेसन्स करिना म्हणटकर आमी कितें म्हणटा, ना फर्स्ट तूं लिसांव कर, तुजो बरो रँक येवं दी, मागीर तुका कितें जाय तें मेळटलें. ना तर आमी कोणाचोय गोरकार समज सोरोप येता आनीक तो म्हणटा ना तो चेंज जातलो, जाल्यार जेन्ना तो येवन सांगता तेन्ना एकदम अवघड लागता बायलेक विश्वास दवरून खरेंच म्हजो घोव चेंज जावंक सोदता. सो एक एकदां बायल म्हणटा यू तूं प्रूव करून दाखय तूं खरेंच सोरोप येवपाचो बंद जाला म्हणून. सो आमकां जेन्ना आमी आमच्या मोगाच्यांक एक्सेप्ट करपाचें आसता तेन्ना आमकां प्रूफ जाय पडटा की खरेंच हो मनीस चेंज जाला, खरेंच म्हजो भुरगो शिंकूंक लागला आनी खरेंच शिंकूंक लागला तें आमकां कशें कळटलें, रिपोर्ट येयलो म्हणटकर बऱ्यो ग्रेड्स पडल्या म्हणटकर आमकां कळटलें की खरेंच तो चेंज जाला म्हणून. सो आमी ती चेंज पळोवसोर रावता सोंत न्हू खरेंच ती चेंज जाल्या म्हणून. पूण हिंगा आमकां पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा की सिस्टर रोमकाराचो 5:8 8वी वोळ परतून आयकुया. पूण आमी आजून पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. सो देवान कितें केलें, आमी आमचें जिवीत आमी रिपेंट जावं सोर आमी आमचें जिवीत सोर देव रावूंक ना. आमी पातकी आसतनाच when we were still sinners, Christ died for us. सो जेजू आमचे पासत मेला ती आमी आमच्या जिविताची बदलणी आमी आमच्या जिविताची नवसोरणी करूं सोर तो रावूंक ना. तर हे आमी इफ वी टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम द बायबल, आतां आमी वी नो अबाउट द वुमन हू वॉज कॉट इन अडल्ट्री. द वुमन हू वॉज कॉट इन अडल्ट्री, John 8 10 11. सो हे वस्तोरेक तांणी पर्दोवार वस्तोरेक दवरून
जाता तिका म्हणजे कोणेच तुका मारूंक ना, फातोर कोणेच मारूंक ना, आनी ती म्हणटा ना म्हणटा. आनी तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, हांवूय मारचें ना, हांवूय मारचो ना, गो एंड सिन नो मोर. सो हांगा आमी पळयता की जेजू ती ओस्तोरेन सॉरी म्हणोसोर वो ते ओस्तोरेन जस्टिफिकेशन दिवसोर रावना. तो म्हणटा आय एम ऑल्सो नॉट अक्युजिंग यू. सो दॅट मीन्स इट शोज द लव एंड कंपॅशन ऑफ जीसस. देवाचो मोग आनी माया दाखयता की देव रावना आमकां टील वी रिपेंट. बट ही सेड I also do not accuse you. Go and sin no more. So जोरी तोर जेजून तिका कांयच फॉर्मोण मारूंक ना, ताज्यान मारूंक जातालें कित्याक तो एकटोच आसलोलो थंय जो पातका विणे आसलोलो. तोरी आसतना तो तिचेर फातोर मारिना, तिका अक्यूज करिना, पूण म्हणटा गो एंड सीन नो मोर. तर आमकां हें उगडास दवरूंक एकदम गरजेचें. जितले पावटी आमी आमच्या जिवितान स्ट्रगल जाता, जायते पावटी आमच्या जिवितान वयर सकल जाता, गोडेक कसल्या विसांक सांपडटात. पीपल इन एडिक्शन्स लायक ड्रिंकींग, स्मोकींग, ड्रग्स घेता, आनी जावं कोण कामाक वचना. सो कोणाक गोडे दुयेंस आसा. सो ह्या सगल्या सिट्युएशनांक जेन्ना आमी आसता आनी आमी देवाच्या समोर येता, तेन्ना देव आमकां सदांच बोगशिता, मोगान विंगोयता आनी आमकां बोगशिता. आनी तेच बरोबर जेजू तिका सांगता गो एंड सिन नो मोर. म्हणजे अशें न्हय की देवाचें बोगसणें, देवाचें फॉरगिवनेस, देवाचो मोग म्हजें सवें सदांच आसा म्हणटकर इज इट लायसन्स फॉर मी टू सिन? ही म्हाका परवानगी काय सदांच पातकानूच रावपाक? ना, हांव देवा कडेन गेलो, बोगसणें मागलें, कुमसार केलें म्हणटकर म्हाका बोगसणें मेळ्ळें. हांवें जितले पावट जाय तितले पावटी पातकान पडोंक येता. असो ताजो समज काय? तुमकां कितें दिसता? असो ताजो समज ना. जेजू तिका सांगता गो एंड सिन नो मोर. तर आमी हांगा सगलीं भाव भयणां हाजीर आसा. आमच्या जिवितान कितें ना कितें वयर सकल वांकडें आसतलें. सगल्याचेंच खंयचे ना खंयच्या एरियान कितें ना कितें चुकता. पूण जेन्ना आमी देवाच्या समोर येता, when we come in the presence of the Lord and we come in repentance. सो रिपेंटन्सान आमी जेन्ना येता आनी हांगच्यान आमी परती वयता, तेन्ना देव आमकां सांगता गो एंड सिन नो मोर. तर जेन्ना आमी 2 Corinthians 5:17 आमकां सांगता when we are in Christ we are a new creation. So you'll read that 2 Corinthians 5:17. Praise God. कोरिंथकरांची दुसरी चीट 5:22 आणि 17वी वोळ. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसात तर ती एक नवी रचना. पोरणे ते गेले, आतां सगळेच नवे. सो जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिविताचो दोनी म्हूण मानून घेता आनीक आमी ताच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान विस्वास दवरता, काळजांसान भावार्थ दवरता, तेन्ना आमकां साल्वेशन फावो जाता. म्हणटकर आमी क्रिस्तांत आसात म्हणटकर आमी एक नवी रचना. आनी जेन्ना आमी एक नवी रचना तर आमी परतून परतून तेच हितून वसोंक फावना. जेन्ना देवान आमकां एक नवें जिवीत दिलां, तेन्ना आमी आमचें मन नवसरून परतून ते वाटेन वसना जावंक आमी एक निर्णय घेवंक जाय. आतां आमी जाक्योसाची वाचुया. लूक 19 verses 4. Sister, Luke 19 verses 3 and 4 you can read. Praise God. Thank you, Jesus.
सो आमी जाणा जाक्यूस एक टॅक्स कलेक्टर आसलोलो. ही वॉज शॉर्ट. सो ताका जेजू ते वाटेन वयता म्हणटकूच ताका जेजूक पळोवपाची एक आस आसली म्हणून तो झाडाचेर चडटा. सो सिस्टर यू कॅन रीड 3 and 4. लूक 19, 3 and 4. प्लीज गॉड. लुकाचे शुभ वर्तमान 19वी आवेसवर 3री आणि 4थी वळ. जेसू कोण तो जाक्यो पळोवंक सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताच्यान नजो जाले. त्या पासत जेजूक पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडीच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. सो आतां तेका एक आस आसली आपणे जेजूक पळोवंक, जेजूचेर नदर घालूंक. सो ही वॉन्टेड टू सी जीसस एंड which meant that he wanted to be around Jesus. पूण ताजे हायट शॉर्ट आसोन तेका जेजूक दिश्टी पडपाचो चान्स ना म्हणटकूर तो त्या झाडाचेर चडटा, सिकमो झाडाचेर चडटा आनी ताका पळोवंक जाय आसता. आतां जेन्ना ताच्या काळजान ही आस येता आपणे जेजूक पळोवचो म्हणून, जाल्यार फुडें कितें सिस्टर यू कॅन रीड 5, 6 and 7. 5वी, 6वी आणि 7वी वळ आता वाचूया. त्या जाग्यार पावतोच जेसून वयर नदर मारली आणि ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, वेगीं देंवून ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. आनी तो वेगीं वेगीं देंवलो आनी खुशालकायेन ताका आपणागेर सोनिमान केलो. हें पळोवन सगल्या लोकान गुणगुणून म्हणलें, पातकी मनशागेर रावंक गेला मरे तो. सगल्याचेच नदरेक उबो रावून जाकेवान सोमयांक म्हणलें, सायबा, पळय, म्हाका आसा तितल्यायचोय अर्द वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयल्यात जाल्यार चौपट परतून दितां. Praise God. Thank you, Jesus. म्हणटकूर जेन्ना जेजू जाकेवासाच्या घारा वेता आनी ताका जेजूचे आसने अणभवता, जाल्यार ताच्या लायफान एक रिपेंटन्स येता. सो तो रिपेंट जाता. आपले कोणाक नागोयलां, आपले कोणें चोललां, तांकां तो परतून तांकां रिपे करपाचो निर्णय घेता. आनी जेजू ताका कितें म्हणटा, या घराक आयज साल्वसांव आयलें. Salvation has come to this household. So जेन्ना आमी देवा सोरशी येता आनी देवाचो मोग अणभवता, तेन्ना आमी जेरूल आमच्या जिवितान ताच्या मोगाची जेन्ना आमकां ओळख येता, तेन्ना आमच्या जिवितान रिपेंटन्स येताच. जशें जाकेवसाक अणभवलें, जेन्ना तो जेजूचो मोग ताणें अणभवलो, तो टॅक्स कलेक्टर आसून सुद्दां जेजू ताच्या घरान वचून जेवंक गेलो म्हणटकूच ताका ह्या जेजूचे मोगाचे अणभव मेळ्ळो. आनी ते अणभवा वेल्यान ताणें कितें केलें, आपले तो पातोक रोडलो म्हणटक ही रिपेंटेड आनी ताणें परतें कोणाक चोललां, कोणाक नागोयलां, तांकां परतें दिवंक निर्णय घेता. आनी तशेंच कितें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता इन लूक 19:10. जेजू आयलो, तो जे कोण रायचस आसा, जे कोण सात्वीक आसा, तांचे पासत येवंक ना, तर जेजू आयला जे कोण सांडल्यात तांचे पासत. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. 9व्या वळीन जेजू जाकेवसाक सांगता, जेजून ताका म्हणलें, आयज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. पूण आतां 10वे वळीन कितें म्हणटा तें आयकया. तर मनशाचो पूत सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आनी तारण दिवंक आयला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो जेजू आयलो तो फकत बऱ्या मनशां पासत आयलो ना. आनी जोरी तर आमी आमच्या जिवितान खूंय तरी स्ट्रगल कोत्ता, जावं आमच्या फायनान्सा वाटेन कितलेय जोडले आतां पयशे चोरोना, सो खूंय तरी पावोच ना दुडू,
कुटुंबान बायलांमध्ये बरेपण आसना जावं भलायकी सारकी ना सो जेन्ना आमी आमच्या जिवितान हे सगळे त्रास हे सगळे ट्रबल एक्सपिरियन्स करता आणि बूक करून आतांच्या काळार जेन्ना आमी पळयता जायते आमचे तरणाटी भुरगीं चड करून एडिक्शनान सांपडल्यान कसले एडिक्शन काय आवय बापाय कडेन अफोर्डेबिलिटी आसा म्हणजे जायते आतां घडटा आवय बापायक भुरग्यांक पॉकेट मनी दिवंक ना तर जाय तसली गॅजेट्स हाडूंक मोबायल जावं पॉकेट मनी म्हणून दितात पूण ते भुरगे दे मेक रॉंग यूज बिकॉज इट इज अवेलेबल सो कितें जाता सोऱ्याचे वीस ड्रग्साचे वीस हे सगळी वायट वायट आसा ते आमच्या भुरग्यांच्या तरणाट्यांच्या जिवितान येता आणि एट सम पॉइंट इन टाइम ते हे एडिक्शनान इतले पयस पावता जावं गेमी खेळपाक ऑर मे बी ऑनलायन गेमींग आणि ती नाका असली यु नो मुवीज पळोवपाक आनीक दे गो सो फार दॅट एट सम पॉइंट इन टाइम दे फायंड देमसेल्फ कंप्लिटली लॉस्ट मागीर तेमकां दुसऱ्या कडेन उलोवपाक सुद्दां इंट्रस्ट आसना मागीर आमी पळयता असले भुरगे इतले पयस पावता की दे कॅनॉट टॉक म्हणजे दुसऱ्या कडेन एक कॉन्वर्सेशन सुद्दां करूंक तांचे कडेन जायना बिकॉज देर मायंड इज कंप्लिटली शट ऑफ फकत ती चित्रां पळोवपाची त्यो गेम्स खेळपाच्यो जाय ते सोरो या स्मोकिंग करपाचें सो कितें जाता एक टायम येता जो द पर्सन इज कंप्लिटली लॉस्ट पूण हांगासर कोणूय तरी आसा जाका कसलेंय तरी एडिक्शन आहा जावं ते मोबायलाचें इवन इट्स लायक यू नो गॉसिपिंग it eventually becomes some kind of an addiction आमी चाड्यो कोत्ता न्हू आमकां जायते पावटी दिसता अरे मेळ्ळा न्हू कितें तरी उलोवया मेळ्ळा म्हणटकर कितें तरी उलोवया आसा तें मागीर जाता कोणाचें उलयतलीं सो कोणाचे तरी एक खबर काडटात आनी मागीर इट गोज ऑन मल्टिप्लायींग सो मागीर तो एक एडिक्शन अशें तें त्या मनशाक सो तो जेजू कितें म्हणटा द वर्ड ऑफ गॉड आमकां सांगता जेजू आयला फॉर टू सीक द लॉस्ट शीप जे कोण सांडलोले आसात जावं चड करून ह्या वेळार म्हाका उर्गास येता जशें हांव मिनिस्ट्रींग करता खूब पेरंट्स कॉल करता म्हजो भुरगो लिसांव करिना फकत मोबायलार आसता आनी कोण म्हणटा फकत ताका न्हिदोंकूच जाय आनी कांयच करूंक नाका दीस रात न्हिदपाचें कामान वचपाचें मन ना कित्याक न्हिदता काय तो दीसभर रातभर कितें तरी करता आसतलो he is staying awake the whole night watching movies or whatever playing games or what conversation and drinking आणि दीसभर न्हिदपाचें मागीर सर्वीस करपाचें मन ना सो जोरी तर कोणूय असल्या विसाक सांपडलेलो आसा ओ एनी वन ऑफ यू हांगा कोणूय तरी आवय बापूय आसा जो आपल्या भुरग्या पासत मागूंक आयला द गुड न्यूज इज दॅट Jesus came for this lost sheep जे कोण सांडलोले आसा तांकां साल्वार करूंकूच जेजू आयला आनी जेन्ना आमी हे आमकां थावे जाता जेन्ना आमी समजून घेता की जेजू असल्या पासत आयला तेन्ना आमी जाणा जावंक जाय की असल्या आमच्या भावा भयणां सोवे असल्या आमच्या भुरग्यां सोवे आमची वागणूक मोगाची जावंक जाय जेन्ना जेजू तांचे सोवे मोगान वागता तेन्ना आमी बीन तांचे सोवे मोगान वागूंक जाय कित्याक जायते पावटी कितें जाता तो पियोन आयला मागीर तेका आनी रेस्पेद ना सो बिकॉज ही इज ड्रंक द पर्सन कम्स ड्रंक द वायफ इज अनेबल ऑल्सो टू रिस्पेक्ट हिम आनी मागीर केस्तांव सुरू जाता पूण त्या वेळार इफ द स्पाउस कोणूय जावं तो आयज काल बायलोय पियेता सो आमच्यांनी म्हणोंक जायना की दादलोच पियोन येता म्हणून सो हुएवर इट मे बी द स्पाउस एट दॅट पॉइंट इन टाइम वेन यू नो दॅट दिस इज अ स्पिरिट जो वीस आसा तो एक स्पिरिट सो तो स्पिरिट म्हणटकूच तुका जेन्ना देवाच्या मोगाची ओळख आसा
आणि तुका खबर आसा देवान तुका पदवी दिल्ली आसा ते मेळे ओतम्यांक तुज्या मोगाच्यांतल्या जिवितांतले उमटावन भायर काडूंक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट माय डियर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स की आमी वी हॅव टू टेक दॅट ऑथॉरिटी आणि त्या मेड्या ओतम्यांक आमी हुकूम घालून तांच्या जिवितांतलो काडूंक जाय सो स्पेशली फॉर दोज who are into alcohol, one very good thing that the family members can do is तांची सोऱ्याच्यो बाटल्यो ओ कितें उदक आसा तुज्या घरान जे ते पियेतात ताचेर आमी आमच्यांनी बेडसांव घालूंक जाता बापाचे पुताच्यान पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमी जाणा जुआंवाच्या पुस्तकान जॉन 14:12 थंय जेजू म्हणटा जे हांवें केलां ते सगळे तुमी करतले आनी हांवें केलां ताच्याकून आनीक व्हड वस्तू तुमी करतले कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमकां पवित्र आत्मो हांवें दिला सो जशें जेजून उदकाचो सोरो केलो काना गांवांत लग्नान जेन्ना सोरो सोंपलो तेन्ना उदकाचे सोरो केलो आनी सोऱ्याचे निमाण्या जेवणार आपले रक्तान बदललें सो जेन्ना देवाच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या बळान तूं त्या सोऱ्याचेर आशिर्वाद घालता तूं त्या उदकाचेर आशिर्वाद घालता तुज्यान तुज्या काळजांसान सोत मानूंक जाय की हें आतां जेजूच्या रोगतान बदलना आनी तुमीच्यांनी तें कन्फेशन करूंक जाता की जे म्हजो पूत म्हजो घोव कोणूय भाव जो पियेता तो सोरो न्हय पूण तें जेजूचें रगत आनी जेजूच्या रोगता वरवीं ताका त्या मनशाक सोडवून फ्रीडम मेळटा सो वेन यू स्पीक दॅट वे सो मागीर कितें जातलें जेन्ना तूं तुजें मन बदलता आनी तूं तेजेर आशिर्वाद घालून तूं ताच्या पासत मागता तुजी वागणूक त्या मनशा सवे चेंज जातली तुजें काळीज मोवाळटलें सो नाव इट वोंट बी लायक तूं ऑफेंड जावन तूं ताचे कडेन झगडोंक वयचो ना पूण नाव यू वील बी एबल टू वेट पेशंटली म्हणजे तुका आतां पासियेंसान रावतलो जे मागणें तूं तुज्या मोगाच्या मनशा पासत करता जावं घोवा बावा पुता कोणाचे पासत करता वो दुवे पासत करता ते तूं काळजांत आनी विस्वास दवरता ते शार्ती पावला म्हणून आनी जेन्ना ते शार्ती पावला मागीर तूं रावता यू आर वेटिंग फॉर द मॅनिफेस्टेशन आनी जशें तूं रावता आनी तो मनीस पळयता ह्या मनशाचो वागणूक वेव्हार चेंज जाला सो दॅट बिकम्स अ सीड to bring about transformation in their life. So जेन्ना आमकां आमच्या मोगाच्या जिवितान चेंज पडोवंक जाय तेन्ना आमी तांचे सवे मोगान वागूंक जाय आनी देवाचे जे प्रॉमिसीस आसा देवाची जी प्रॉमिसीस दिल्ली आसा ती आमी तांच्या जिविताचेर जेन्ना उलयता तेन्ना जेरूल वी आर एबल टू सी आनी आमी पळयलां कितल्याच्याच भुरग्यांच्या जिवितान आमी हें पळयलां जेन्ना ते लिसांव करिनात आनी जेन्ना आवय त्या भुरग्या पासत मागता म्हज्या भुरग्याक क्रिस्ताचें मन आसा म्हजो भुरगो क्रिस्ताची कूड जेन्ना आवय भुरग्या पासत मागूंक लागता तेन्ना इन नो टायम वी हॅव सीन कितल्याशाच भुरग्यांचें जिवीत चेंज जालां जे शिंकोनासले ते परते शिंकूंक लागल्यात सर्विसेक वचनासलेले तांकां they are inspired to go back to work and it is the word of God is active and living and Jesus is the same yesterday today forever आमी जाणा this word of God आमकां खबर आसा so it is not only for one person it is not only for one parent it is not only for one child this is something which is applicable for everyone but if that has to work in our life ते फकत एकूच वस्तूचेर वर्क जाता आमच्या जिवितान आनी ते म्हणल्यार वी नो दॅट faith works through love खंयचे प्रॉमिस ते praise God brother can you put up Galatians 5:6 praise God thank you Jesus so we see that for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision counts for anything the only thing that counts is faith working through love so भावार्थ कसो येता आमकां
भावार्थ कसो येता? आता भावार्थ आयकोन आयलो, बट देवाचे उतर म्हणटा फेथ वर्किंग थ्रू लव. आता ओ कसलो मोग? कसलो मोग? सो हांव एक एग्जाम्पल दिता, तुमी म्हाका तो सारको आसा वो रॉंग ते सांगा, ओके? आता समज हांव देवाचें जायतें काम करता आनीक रेग्युलर मिसाक वयता, उपास करता, तेर्स करता, जावं संस्था आसतात सेंट विन्संट de पॉल तितून काम करता, म्हणटकर म्हाका देवाचो जायतो मोग आनी बिकॉज म्हाका देवाचो जायतो मोग म्हण हांव हें सगलें कोत्ता, सो डज इट नाव मीन म्हजो भावार्थ विल वर्क? नो. हाऊ मेनी से येस? कितले जाणांक दिसता वय कितले जाणांक दिसता? आता सिस्टर रोशेलान ना म्हणला म्हणून तुम्ही तेचे आयकोनात. आता तुम्ही तुमकां कितें दिसता ते सांगात. कितले जाणांक दिसता जेन्ना हांव हें सगलें कोत्ता तेन्ना म्हजे मागणें देव आयकतलो म्हणून? सगलें बरें तेंच करता. कोणाक दिसना? प्रेज गॉड, थँक यू जीजस. जेजू कारगा, व्हेरी गुड. दॅट मिन्स प्रेज जीजस. सो दॅट मिन्स हांव जें कितें करता ताचेर म्हजे जिवितान कितें म्हाका मेळपाचें आसा, जें म्हाका फावो जावपाचें आसा तें म्हजे हेचेर ना. बट वेन वी से दॅट फेथ वर्किंग थ्रू लव म्हणजे जो म्हाका देवाच्या मोगाची ओळख आसा, जी म्हाका देवाच्या मोगाची ओळख मेळ्ळ्या, जितली म्हाका थावें जालां देव म्हजो मोग करता, तेन्ना फेथ वर्क्स थ्रू लव. सिस्टर, कॅन यू जस्ट रीड इट इन कोंकणी मॅक्स? गलेसिकराचो चीट 5:24 6वी वोळ. जेसू क्रिस्ताच्या एकतारांत आसलोल्यांक तांणी सुनोत केली वो ना केली म्हूण परवाच ना. म्हत्वाचें तें एकूच, प्रिती मोगाचे स्फूर्तेन आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ. पळय हांगासर न्ही मोग अशें उतर दिवना, प्रिती मोग. जेन्ना प्रिती मोग म्हणटात तो देव आमचो मोग करता पळय तसलो मोग. सो प्रिती मोगाचे स्फूर्तेन आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ. Praise God. Thank you, Jesus. So, if we see in 1 John 3:1, 1 John 3:1, praise God. Thank you, Jesus. You'd like to read? 1 John 3:1. 1 John 3:1. देवान आमचो इतलो मोग केला that he has called us his children. Praise God. बागयोन जुआंवची पयली चीट 3:24 आनी पयली वोळ. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. खुद बाप आमकां म्हणटा, तुमी म्हजी भुरगीं, आनी खरेंच आमी ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसारूय आमकां वळखना. Praise God. Praise God. So, आमकां देवाची भुरगीं जावंक आपयलें आसा. If we see in Ephesians 1:4, even before, like, the foundation of the world, even before, आमी जायते फावटी म्हणटा न्हू, आवयच्या कुसव्यान संभोवचे पयलीं सुद्दां देवान आमकां विंचून काडल्यात. पूण Ephesians 1:4 goes even much before that. Even before the foundation of the world, he has called us to be holy and blameless, and he has predestined us to be called, to be adopted as his children. म्हणजे कितें? Even before the संसार रोजचे पयलीं, ताचे पयलीं सुद्दां ताणें आमकां आपली भुरगीं कशीं विंचलेलीं आसात थ्रू क्रायस्ट जीसस. म्हणजे आमकां तर बापाची भुरगीं म्हणपाचें आसा जाल्यार जेजू क्रिस्ता उदेशींच आमी देवाची भुरगीं जाता. प्रेज गॉड. एफेसकराचो पयलो आवेसवर 4थी वोळ.
संसार रोजचे आदी ताणे क्रिस्त सोवे आमकां माये मोगान विचून काडली. पवित्र आनी पातकां मेकळी ताचे मुखार आसूं आमी. Praise God. So now it says, He predestined us, 5. He predestined us for adoption as His children through Jesus Christ. So आमच्या जिवितान तरी आमी जेजूक मानून घेना जाल्यार आमी बापाची भुरगीं जावंक शकता. बापाची भुरगीं जावंक शकतात ना. सो तेका लागून गरजेचें कितें जेजू क्रिस्त. आनी ताकाच लागून जॉन 14:6 Jesus said, I am the way, the truth and the life. सो जेजूच ती वाट जाचे वरवीं आमी बापाची भुरगीं म्हणून बापान आमकां अडॉप्टेड चिल्ड्रन म्हणल्यान. आतां समज भुरगीं आसात जाल्यार आवय बापायचें जें कितें आसता तें सगल्यांक भुरग्यांक मेळटा. जी आवय बापायची गिरेस्तकाय आसता ती भुरग्यांक मेळटा न्हू. आतां समज कोणाचें भुरगें ना म्हणून ताणें कोणाक एडॉप्ट केलें, ते एडॉप्टेड भुरग्याक ते आवय बापायचें आसा तें मेळटलें होय न्हू. जाल्यार देवान आमकां एडॉप्ट केल्या म्हणटकर देवाचें आसा तें सगलें इनहेरिटन्स, जी सगली गिरेस्तकाय ती आमकां फावो जाता. होय, जाल्यार आमचो चोरगींचो बाप, ही इज द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ. म्हणजे तो सगल्याचो सगले रोचणीचो बाप म्हणटकर इज आवर हेवनली फादर अ व्हेरी रिच गॉड. होय, जाल्यार ताजी भुरगीं गरीब जावंक जाता. आनी एक पावट विचारता, आमचो सोर्गींचो बाप इतलो ग्रेस्त आनी आमी ताची एडॉप्टेड चिल्ड्रन म्हणटकोच आमचो बाप ग्रेस म्हणटको ताची भुरगीं गरीब जावंक जाता. खात्री आसा तुमकां? जाल्यार जेन्ना आमच्या जिवितान उणेपण आसता नाजाल्यार आमच्या जिवितान आमकां जें बरेपण आमी सोदता तें आमकां आसोना. गोडे जायते पावटी आमकां पयशा वाटेन त्रास जातात, पावना पयशे. तेन्ना मागीर आमी कितें म्हणटलीं, म्हजो सोर्गींचो बापूय ग्रेस्त पूण हांव गरीब न्हू. कन्फ्युजन शे न्हू. म्हजो सोर्गींचो बाप ग्रेस्त पूण हांव गरीब. देवान खंयची तरी भासावणी दिल्ली आसा आमकां जी आमकां सांगता की आमी गरीब न्हूय पूण तो आमकां आमच्यो सगल्यो गरजो दिता म्हूण. खंयची भासावणी सांगता? Beautiful. A big round of applause to all of you, my dear brothers and sisters. I really like the way I get this response. And I must say, the word of God is really rooted in your heart that as over all these years, when preacher after preacher, Papa, Sister Jocelyn, and so many preachers have been coming, the word that is being sown is really taken deep root. That today, when I ask, it's so encouraging. Itle maka boren dista, I'm feeling so happy that जेन्ना प्रश्न विचारता तेन्ना म्हाका जाप मेळटा आनी ही एकदम इट्स अ व्हेरी गुड सायन. बट जेन्ना एक आसता थियरी म्हणजे म्हाका खबर आसा म्हजो सोर्गींचो बाप ग्रेस्त आनी ताचे उतरान बरयल्लें आसा म्हज्यो सगल्यो गरजो तो म्हाका दिता. आनीक एफिशियन्स 1:3
Any doubt? Right. एका भावान सांगले सगळें दिल्लें आसा. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सो सगळें आमकां दिल्लें आसा म्हणटकूर आमचे मुखामोड, आमचे बिहेवियर, our life, our expression, how should it be? Joyful. Joyful. Joy दिसता सगळ्याक? Joy दिसता? ना, दिसना न्हू. सो हें एकदम गरजेचें. जेन्ना म्हाका भावार्थ आसा तेन्ना म्हाका खरेंच भावार्थ आसा जाल्यार हेजेरूच कळटा की म्हज्या जिवितान खुशालकाय आसा काय, जॉय आसा काय. कित्याक म्हज्या जिवितान जॉय आसप म्हणल्यार म्हाका थावें आसा हें म्हज्या पासत म्हज्या देवान ऑलरेडी केलां. जेन्ना म्हाका थावें आसा हें देवान म्हजे पासत ऑलरेडी केलां तेन्ना म्हाका चिंतपाची गरज ना खरें करतलो काय, खरें म्हजे पासत देव करतलो काय, हें चिंतपाची गरज ना. सो जेन्ना म्हाका तें चिंतपाची गरज ना म्हणटकूर म्हजी खुशालकाय आतांच सुरू जाता. मेळ्ळें म्हणटकूच तें म्हाका फावो जालें म्हणटकूच न्हय, पूण म्हजी खुशालकाय आतांच सुरू जावंक जाय. देवाचें उतर म्हाका सांगता देवान म्हाका सगल्या देण्यांनी भरला, इन्क्लुडींग हेल्थ, इन्क्लुडींग वेल्थ, म्हूण तें सगलें म्हाका पावलें. आनी तर जरी तर सगलें म्हाका पावलें म्हूण हांवें विस्वास दवरलो जाल्यार मागीर आनी दुखेस, चिंतेस, सॅड, सॉरोफूल, लांब तोंड आसचें ना. हांसतें आसतलें न्हू मुखामोड. प्रेज गॉड. तर आतां जेन्ना आमकां खबर आसा आमकां सगलें देवान दिल्लें आसा म्हणटकूर आमी खुशाल रावंक गरज, खुशाल रावंक गरज. प्रेज गॉड. सो आतां before we conclude, I'll just like to touch upon two scriptures. देवान आमकां एक नवी सोमूट दिल्ली आसा. सो कितें ती नवी सोमूट? कोणूय एकलो व्हडल्या ताड्यान सांगतलो? Praise God. Yeah. Okay. So somut kite? You shall love the Lord your God. Matthew 22. Matthew 22, 37 to 39. Sister, you can read from the conclusion. 22, 37 to 39. Praise God. जोशी आमी हांगासरल्यान आतां आमच्या घरा परती वयतली. Since you'll have your notebooks, I want you all to make a note of this scripture. Matthew 22, 37 to 39 and 1 John 4, 19 and 20. Praise God. जेसून परतीपाळ केलो. मातेवाचो 22 30 आनी 7 वोळ. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बोळान आनी सगल्या तुज्या मोनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कोर. ही सगल्यावन व्हडली आनी पयली आज्ञा, पूण हिचेच सारकी दुसरी आसा ती ही, तुजोच कोरताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कोर. Praise God. So Montogur, we don't have any doubt that God loves us, right? आमकां कांयच दुबाव ना न्हू, देव आमचो मोग करता काय ना हो दुबाव ना. आनी आमी देवाचो मोग करता. तितूनय कांयच म्हाका तर दुबावूच ना तुमी देवाचो मोग करतात म्हणून. कित्याक देवाचो मोग करिना जाल्यार तुमी हांगा कित्याक येवन दिसभर बसता आशिल्लीं. देवाचो मोग करतात, देवाचें उतर तुमी शिंकूंक जाय म्हणून तुमी हांगा आयल्या न्हू. पूण देव कितें म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा देवाचो तुमी मोग करतात, दुसरो पाठ गरजेचो, एकामेकाचो लव युअर नेबर एज युअर सेल्फ, एकामेकाचो मोग करात. तर आमच्या जिवितान जे देवान बरेपण दिल्लें आसा आनी देवाची समूर्त आसा, कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा when you love me and you obey my commandment, I will come and my Father and I will come and abide in you. म्हणजे कितें, देवाचो मोग केलो म्हणून तोंडानूच म्हणलें म्हूण जायना. कित्याक देवाचो मोग करतात म्हणून what is the proof? Now God loves us, he has given us a proof.
ताणे आपल्या पुताक धाडलो फुरसार मरूंक. सो दॅट इज एविडन्स. आता आमी देवाचो मोग करतात म्हणून प्रूफ कितें? इट इज येस. सो देवाचो मोग करतात म्हणून एकदम सोंपें न्हू, कित्याक देव आमकां सांगचो ना न्हू फुरसार मोरान दाखय म्हजो मोग करता म्हणून. सो the way by which I am expressing my love for God is when I love my neighbor, when I love my brother and sister. म्हणजे देवाचे रोचनेचो जेन्ना हांव मोग करता, इट इज एविडन्स दॅट आय लव गॉड अँड आय एम किपींग हिज कमांडमेंट्स. कित्याक 1 John 4:19 आमकां 1 John 4:20 आमकां सांगता, इफ एनीवन सेज आय लव गॉड and he hates his brother, he is a liar. जायते पावटी आमी म्हणटा न्हू, आमी देवाचो इतलो मोग करता, इतली रेतिरां करता, पूण घरा पावतकूर नेक्स्ट डोर नेक्स्टूच सायडीनूच भावाचें घर आसा, भावा कडेन उलयना. देव कितें म्हणटा? आमी फोटकिरी. सो वॉट इज इम्पॉर्टंट इज दिश्टी पडटा त्या भावाचो तर हांव हेट करता, आनी दिश्टी पडना त्या देवाचो तर हांव मोग करता म्हणटा, तो देव आमकां फोटकिरो म्हणटा. सो गरजेचें कितें? जेन्ना आमी देवाच्या मोगाचो अनुभव आमकां मेवला अँड वी लव गॉड बॅक, वी लव गॉड, कित्याक आमी ताजो मोग पयलो करिना, ताणें आमचो पयलो मोग केला. गॉड हॅज वी लव बिकॉज ही फर्स्ट लव्ड अस. सो ताणें आमचो मोग केला आनी जेन्ना आमी ताचो मोग करता तेन्ना एकदम गरजेचें आमी आमच्या भावा भयणीचो मोग करूं. And this shows that we have truly experienced the love of God. And when we have experienced this love of God and we love God, we obey His commandment. कित्याक नवी सोमूर तर इतलीच न्हू. When we see the old covenant, कितले आसलोले follow करपाक. The law was so much, but the new covenant is all about love. And when I obey and I keep His commandment, Jesus said in John, the last scripture, John 14:23. Praise God. Thank you, Jesus. Sister, you read for them in Konkani. John 14:23. Thank you, Jesus. Praise God. जुआचो 14वा 23वी ओळ. जेसून ताका प्रतिपाळ केलो, म्हजो मोग करता ती म्हजें उतर सांबाळटली, आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो, आनी आमी तांचे थंय येतल्या आनी तांचे सगळे ठिकाण करतल्या. Praise God. Is this good news? येस. Is this good news? So खुशाल आसा तुमी? Because you now know how much God loves you and you also love God. Now you are going to live in obedience to the commandments. Ani बाप, पूत आणि पवित्र आत्मा जो आमकां बावतिजमा वरवीं दिल्लो आसा. The Holy Trinity is there inside of us. So John 14:23 is telling us that बाप, पूत and we know पवित्र आत्मा आसा आमचे कडेन. So या मोगान आमी जिवंक आमी आयती आसा. येस. Now will our life be natural or supernatural? So let us celebrate our supernatural life by giving a loud praise to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. So sogli mache ubi rahuya. Just make a small. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गींच्या बापा, या वेळा खातीर हांव तुका आर्गां दिता. दोनया तुज्या पवित्र पुस्तकान म्हणलां, जंय दोग वा तेग म्हज्या नांवान एकठांय आसा, थंय हांव आसा.
थँक्यू जीसस या वेळार तू आमचे मदें आसाय आनी एका मनाचे जावन कितें आमी एग्री जायत जाल्यार तें सुर्गींचो बापूय मानून घेता. तो ह्या वेळार दुनिया एका एका भावान एका भयणी पासत हे म्हजे मागणे दुनिया जेजू तुवें तुझे जिवीत पुरसार मरून एक सॅक्रिफायस दिली. सुर्गींच्या बापा तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलो की तुझ्या एकल्याच पुताक पुरसार मरोंक धाडलो आमचे सोडवणी पासत. आनी जेन्ना आमी हो तुजो मोग वळखता आनी हे तुज्या मोगाचो अणभव आमकां आमच्या जिवितान मेळटा तेन्ना आमकां थावे जाता की जो बाप आपल्या पुताक आमचे पासत फुरसार मरोंक धाडूंक फुरसार मरोंक धाडटा तो आमकां कितें दिनासतना केन्नाच रावचो ना. सुर्गींच्या बापा हांगा आजीर आसलेल्या एका एका पासत हांव मागता ह्या वेळार म्हजे हात विस्तारून तुज्या उतराचेर पातयेवन जशें म्हणलां मार्क 16:18 जेन्ना भावार्थी दुयेंताचेर हात दवरतले दुयेंत बरें जातले. दोनया जेन्ना द रोमन सेंच्युरियन आयलो तेन्ना तुवें फकत एक उतर धाडलें आनी त्या उतरा वरवीं ताच्या सर्वंटाक पेकोणी फावो केली. तो ह्या वेळार जशें हांवें हें उलयतां तुजें उतर जेजूच्या गाया वरवीं हांगा एक एकल्याक पेकोणी फावो केल्या आनी हेच आमचो भावात होच आमचो विस्वास आनी हो विस्वास धरून आमी आतां जेन्ना परती घरा वेता तेन्ना जेजूचे सुमूर्ती by the commandments of Jesus that we will live according to your commandments. This is our promise to you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. In the name Amen. of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Jesus.